देव मंदिरात येवकरिस्ताच्या मेसाभोवती एक कुटाम जावन आमी आयल्या. देवाचे उतार आयकून संस्कार संभ्रमून आनी भावार्थाचे कुटाम रुपीत करूंक आमकां देव मंदिर गरज आसा. आपले सान नमायेच्या मानाक समर्पून दिल्लें हें देव मंदिर तयार जालां आनी तें संभ्रमान देवाक आनी ताच्या लोकांक समर्पून आमी व्हडा संतोशान जमल्या. ह्या देव मंदिराचे नवीकरण करून आदार दिल्ल्या धन्य देवाक अर्गां बलिदान भेटोवंक आनी ह्या योजना खातीर आदार दिल्ल्या दानींचेर, वावराड्यांचेर आनी आमच्या सगळ्या फिरगसगरांचेर सर्वेश्वराची विस्तार आशिर्वादां मागून घेवया. आयची देवस्तुती देवाच्या रासाक होंदून जियेल्ले जिवीत भागी म्हणलो संदेश दिला. देवाचे दृश्टेन भागी आनी निर्भागी कोण म्हूण शिकयता. जिवन क्रिस्ताचेर भावार्थ दोन जियोवचे आमी भागी. आयच्या दिसा आशिर्वचन करून पवित्र केल्ल्या सोबी सुंदर नवीकृत देव टेंपलान सांगता मेळिल्ली आमी आमचे संपूर्ण विश्वास देवाचेर दवरूंक आनी ताच्या पुता जेजूक सेवून सगळींच्या दिव्याचो अनुभव जोडून बागी जावच्याक जाय आसली कृपा आमी मागया. सोम्याच्या घरान जमचें आनी जियोवचें नी जायती वखदें बाग. ह्या देव मंदिरांत हांव वळटा कुरपेची जर ह्या देवाळान निजा देवाक काळजा मोनाची स्तुती करूंक आमकां सदांच फावो करूं दी आनी सर्वेस्परा देवाक हें समर्पण नितळ मनान करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानाक आयतें जावया. आयच्या आशिर्वादाच्या कार्याक आमचे मदें हजर आसात मंगळूर DSCचे अदीक मानादीक दोतोर पीटर पावल सल्डाना गवळीबा. तांचे संगी सहा भेटवणी करच्याक हजर जाल्यार आमच्या फिरगजेचे आदले विगार आनी सोर ह्या सकाळक अर्गा बलिदानांत भाग घेवंक आयिल्ल्या सर्वांक तुमकां स्वागत मागता. आतां उबे रावून आमी प्रवेश गीत गावया. Bapa tuja
हे संभ्रमीक मीस सगळ्या प्रदर्शक माझ्या पठयिल्ल्या खातीर आमी पठयता ह्या नवीन नात इगर्जे खातीर जायत्यांनी दान दिलां आदार दिला सेवा दिल्या ह्या सर्व खातीर ह्या मिसा वेळार हांगासरचे हजर ह्या जाग्यार सर्व आमी मागता ताचेर जावन चार्ल्स एडम्स मातायस मुद्दम जावन ह्या मिसा मागूंक विनंती केल्या तांचे खातीर आमी मागता. आणि ते देव मंदिर निखळ निर्मळ करून देवाक मानता तसले बिडार करून आता मोडी बाब उदाक पवित्र करतलो आणि उपरांत ते आमचे आणि ह्या मंदिराचे शिवार आयतले. पवित्र उदाक शिवार आयतना ही सोपणचेर गीत गावची. देवाची कृपा आणि शांती या पवित्र मंदिरात तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. भाऊ बहिणींनो, या देव मंदिराच्या नव्यान समर्पण करच्या एकदम वाटप केला ताच्या हातान रसल्या उदाक आशीर्वाद करून सदस्य आमच्या देवाला मागे हे उदाक आमच्या जिणी पटला असो आमच्या पुढे स्नान असो उदास काढून आणि या देव मंदिराच्या उंचीच्या निवेदितेने कळाय असो करतो जावं अशें आमी देवाचे पवित्र सभेचे विश्वासी सादे जावंक आणि आमकां लागल्या पवित्र आत्म्याक आमी सदांच सुखी रावंक ताची कृपा आमकां प्रेरण जावं. कपडा बाबा तू हर एक रसने जिविताच्या उजवाडाक आपयताय आणि आमी तुजे तोंड पयस केले वेळी वत्या मोगान आमकां आरावन आमच्या मस्तका जेजू क्रिस्ततय आमकां निरंतरी फाटी हाडटाय. तुज्या काकुटलेची येवजण इतली वरची पळय स्नानाच्या उदका वरवीं पातकी क्रिस्ता बराबर लागतात आणि पुनर्जीवन जावन ताचे कुडीचे सांदे जातात. तशेंच ताच्या सस्नीक सगळ्याचे दायचे जातात. हे उदाक तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर. आमचेर आनी ह्या देव मंदिरांत ते शिंपडायत आसतना पळय स्नाना वरवीं आमी क्रिस्ताचें एक जावन तुज्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्यार त्या सर्वण्याच्या खूब असो भूत कर. आज आमी हांगासरासली आनी पुता दिसांनी ह्या देव मंदिरांत तुजो खूब संभ्रम घेवची तुज्या शांतीच्या पवित्र शेबारान एक दीस एकठांय जावन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
सर्वेस्वर देव बापूदार बाप या मागण्याच्या कला वस्ती करू आणि पवित्र तुमचे कृपेन आमकां ताच्या दिव्य मंदिरान आमी कळ करूं आमेन. सर्वेस्वर आमच्या देवा प्रामाणिक आणि साध्या काळजाने तू रावताय म्हणून तुवें आमकां वाचले आहे. तुका पवत असले बिडार आमी जावंक तुजे कुशे पडण्याची योगांका आधार दी. हे आमी मागता आमच्या समेत तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समेत पवित्रतेच्या एकपणान जी एका आणि राजवट सरिका ससनाच्या ससना. जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशाच्या सक्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सरेस्परा जावन पयस करता, तो मनीस सिरप पडलो जावं तसलो मनीस आरण्यांतल्या जिरकुटा सारको बरें आयल्यारय ताचो परिणाम तो बगिना. कित्याक आरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते कारे भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सरेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बगी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायिल्ल्या आनी व्हळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येतना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवी, सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवना आनी फळां दिल्या बागार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनशाचें काळीज कापाटी तें बरें करूंक जायना. ताचो ठाव घेवंक कोण शकता? हांव सरेस्पर हर एक मनशाक ताचे चालीक आनी करणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचें उतर हें आपलो विश्वास दवरलो मुनीस पागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मुनीस पागी. जो कोण खोट्याची बोध घेवन सरल नासता, नास्त्याची वटेर नासता, अधर्म्य संगी बसा नासता. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस राती नियळता. तो
येता तसली पोलमोने निती होत वाटाली बेतलाची सर्वेस पोल सतन घेता पून कोटे आपला सुवाटाने नासाक वेता सर्वेस कोराचेर आपलो विश्वास दवरलो मोनीसवानी. सा पावलून कोरिंथरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, सांगा म्हाका, क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण आमी प्रगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना म्हूण तुमच्या भितरल्या थोड्यांनी म्हणचें कशें? कित्याक जर मेल्लीं जिवंत जायनात तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना. आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना तर तुमचो भावार्थ व्यर्थ. तुमी आनीकय तुमच्या पातकांत आसात. तितलेंच न्हय, क्रिस्त थंय मरून गेल्लीं सगळीं नाश जाल्यान म्हूण जालें. ही जिणी मात लेकून क्रिस्त थंय आमी बरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सगळ्यां प्रासड निर्भागीपणाची. पूण आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. उपरांत जेजू तांचे संगता दोंगर देंवन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक जमो ताचे भोंवरी आसलो. उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो, तुमी दुर्बळी कितली बागी, देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्ली कितली बागी, तुमी ददोशी जातल्यात. तुमी आतां रडतली कितली बागी, तुमी हसतल्यात. मनशा पुताचे शीस जाल्ले पसत मनीस तुमकां द्वेश दीस जाल्यार तुमचे बहिश्कार घालन वा तुमकां खेळून तुमचें नांवच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करती जाल्यार तुमी कितले बागी. ह्या वेळार तुमी संतोश पावा वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक स्वर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां थायर आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक ह्याच परी चलयल्लें. पूण हांव तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच ददोशी जाल्यात. हांव तुमकां जेवण खावन प्राप्ती आसतल्यांक तुमी भुकेतल्यात. हांव तुमकां आतां हसतल्यांक तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात. हांव तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुगारलें. देवाचें उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. फाटल्या थोड्या दिसांनी हांव कलकत्ता आसलो. आमच्या भारतांत विरोधपण वांजलाक विरोधपण आसल्या ह्या काळार
सोम्याचो वांजेल परगट करची वा आटकनची विधानां कसली ह्या विशयांत आलोचन करच्याक थोडे बिस्प, थोडे देवशास्त्री, थोडे मिशनरी सांगाता मेळत. ते सांगाता आनी एक केल्लें काम हांवें थोड्या मादर तेरेसाच्या घरांक भेट दिली. मादर तेरेसाच्या एका घरांत त्यो दोन भयणी जैलांत बंदी आशिल्ल्या स्त्रियांक घरा हाडून दवरून तांची साकरी करतात, शुश्रुशा करतात. सरकाराचें कसलेंच अनुदान नासतना फकत लोकांच्या दानान ह्या कैदी स्त्रियांक पुजतात, राखतात आनी सांबाळटात. आनी एका घरा गेल्ल्या वेळार थंयसर TB लागलेल्या मनशांक ही सिस्टां पळयतात, एका वाट्यान दादल्यांक आनी एका वाट्यान स्त्रियांक. हांवें विचारलें तांच्या वडीलने कडेन, TB पिडा हेरांक बदलता, तुमकां कोणायकी बदलली की येदोळ पर्यंत इतली वर्सां साकरी केल्ल्याक ना म्हणाली. आमकां कोणायकी सिस्टरांक TB पिडा येवंक ना. तांचे मदें चड उणें जाल्लें आसा, पूण आमकां पिडा कांय येवंक ना. तुमी कांय पयलें वखदां खाण गेले की प्रतिरोध सकत येवच्याक, तशें कांय ना म्हणाली. देवाची सकत देवूच आमकां राखता आनी सांबाळटा. ताचें संरक्षण, ताचें प्रॉविडन्स म्हणालें, ताचें प्रॉविडन्स, ताची दया माया, ताचें उदारपण आमकां राखता आनी सांबाळटा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचें उदारपण इतलें गी, ताची दया माया इतली गी, ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरल्यान तो राखता आनी सांबाळटा. आनी ताचें उतर सत खरें आनी तें फट जायना आनी फटोवन पडना. आमी ताचेर विश्वास दवरल्याक म्हणलें आयचो वांजेल आमकां सांगता. मात्र न्ही पयल्या वर्साप आनी आयचें किर्तनी आमकां समजयता. आयकत आसतना आमकां हो जेजू तकलेंत भोवच्या सामाना, ताची तकली फिरवल्या. कोणी मनीस दुर्बळ्यांक बागी म्हणटात गी, कोणी मनशां रडकेल्यांक बागी म्हणटात गी, कोणी मनीस बुकेल्ल्यांक बागी म्हणटात गी, पूण हो बागी म्हणटा ताका संतोश बरीत म्हणटा, दादोसकायन भरलेली म्हणटा. तकली समा आशिल्लो मनीस अशें उलयत. कित्याक म्हळ्यार आमचे प्रमाणे बागी म्हळ्यार मस्तू व्हडलें जैत घर आसचो, रावळ्या राबरी आसचें, वा भुंयबाट आसचो, बरी कृशी जावचें, मस्तू पोपलां नागल जावचो, भाटकार या बरें नवेंच कार हाडलेलो मनीस, या गळोबोर्न भांगर घालची स्त्री, ह्या सोबीत नव्यो साडयो वा बुस्तायकी न्हेसोनेची भुरगीं ह्या वडां, ही बागी आमच्या चिंतपा प्रमाणे. आनी कोणाक राजकीय थोडो प्रभाव आसा, मुखेल्यां कडेन आडळते चलयतल्यां कडेन हात आसा, ते मनीस बागी, तांचीं कामां जातात कश्टा वेळें. पूण दुर्बळी, बिडार नातली, कश्टार आसपी बागी म्हणटलो जेजू सामा आसा गी. तशें जाल्यार कशें ताचें उतर आमी समजोवचें. मादर तेरेसाच्या घराक गेल्ल्या वेळार हें सत म्हूण भोगता. कित्याक म्हळ्यार सरकाराचें अनुदान नासतना इतल्या जाणांक पोसचें, दिसपट तें तांकां जाय पडटें दिवचें, वखदाक मात्र न्ही, खाणा जेवणा मात न्ही, वस्पुरा मात न्ही, सर्व तांची शुश्रूशा करच्याक. आनी फकत देवाच्या उदारपणान आनी मनशाच्या बऱ्यापणा लागून, देवान गेल्ल्या प्रेरणाक लागून ती पोसतात मात्र न्ही. दिसायब म्हणालो म्हणजे सांगता आसलो, थोडे फावटी तांकां मस्त फावटी तांकां उरता, चड उरता, देखून ते शेजारच्यांक दितात, आमकांय दितात, आमच्या याजकांक दितात. थोडे फावटी आमच्या याजकांक कांय मेळना, ते वेळार आमच्यो भयणी आमकां कुमक करतात. न्हीद जावन एका तिरगजेन एका हप्त्याक काणीक पडची कितली गी म्हणून विचारली. तो म्हणालो 700 रुपये म्हणून मात. 700 रुपये, 700 रुपयान कितें जाता. तरी पूण तो विगार म्हणालो आमकां कांय उणें पडना, उणें जाल्यार आमच्यो भयणी दितात ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, दुर्बळी म्हळ्यार देव सोम्याच्या रितींत देवाचेर संपूर्ण विश्वास दवरची. दुर्बळी म्हळ्यार सोमीनच म्हजो बुरवोसो म्हणून दिसपट्टें जीवन सारची. मनशांचेर
कसलोच भरवसो दवरनासतना देवाचेरच संपूर्ण विश्वास दवरतेल्यांक देव राखता आनी सांबाळटा हें आमच्या दोळ्या मुखार दर म्हूण दिसता. आनी देखून देवाचेर विश्वास दवरतेल्यांची जिणी कसली कितल्या सोबायाची संतोशाची गी म्हणून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. जेरेमिया प्रवाद्या मारिफात देवान सांगलेलें तें तो वाळट्या उदकाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी ताची पाळां गुंड वचून निरंतरी पाचवेंपण आनी 12 म्हयने फळां दिवची ताची स्थिती. आनी तशें जाल्ल्यान हो रूख जिवाळ जिवंत उरता मात्र न्ही फळ दिवंक शकता. आनी हेच्या किर्तनान जाल्यार तें किर्तन पयल्लें सुरूचें किर्तन तें आनी त्या किर्तनांतूय आमी आयकल्लीं उतरां जो कोण कोट्यांची भूत घेवन चलनासतना नसत्यांच्या वाटेर रावनासतना अधर्म्या संगी बसनासतना सोरेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात नियाळटा तो खरोच भागी. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसा ती भागी. कित्याक देव तांचो आसरो आनी भरोसो हो वाळत्या वळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी ताची पानां केदींच पावना. मनशांचेर विश्वास दवरलेलो मनीस कसलो आपल्या आस्त बदकाचेर वस्तूंचेर भांगाराचेर दुडवाचेर विश्वास दवरलेलो मनीस कसलो तो बंजराच्या मारुगोबींत आसलेल्या कांटेरी झाडकुटाबरी या जिलकुटाबरी त्या कांटेरी जिलकुटाचो कोणीय वचना लागीं गेल्यार तें तोपता. देखून तसली मनशां मोगाचें जावच्या बदला कांटाळ्याचें जावंक पावतात. देवाचेर विश्वास सोड न्हू मनशांचेरच ह्या वस्तूंचेरच विश्वास दवरली मनशां आमकां आमी आपापीच तांचे सर्सीन इश्टाघात करच्या बदला पयस या म्हूण बगता. आनी किर्तनान सांगचे प्रमाणे तो उबोनीच्या पोला बरी पोल कशी उबोन येता बात वाऱ्याक दिता आसतना तुमकां बात वाऱ्याक दिवन गत्ता आसा अशें बात वाऱ्याक दितना पोल उबोन येता. आनी तशें मनीस मनशांचेर विश्वास दवरलेलो वस्तूंचेर विश्वास दवरलेलो उबोन येता फळ दिवंक शकना. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आज ह्या देव मंदिरांत आमी आयल्या देवाचें उतर आयकूंक येवकारिस्त स्विकार करून आमी खंडीत जावन देवाचेर विश्वास दवरता म्हणून सांगूंक आयल्या. मात्र न्ही आमची जिणी सोम्याच्या जिणे बरी करूंक प्रयत्न करतल्या म्हणली भासावणी दिवंक आयल्या. देवाचें मंदिरच आमी जावंक आयल्या. चिंत्या तुका कोणें एकल्यान एक गाळ दिली एका मनजातीच्या नांवान आपयलें तुज्या घरा पोसच्या दुकोरू पेटो माजार या मांकोड या कितेंय एका उपमजातीच्या नांवान आपयलें. तूं फाटीं ताका साबंपेच्या बदलाक ताका कोट घालच्या बदलाक जर तर सोम्याक हें उतर म्हणलें जाल्यार सोमी कितें करतो. हांव सोम्या बरी जाता. कोण तुमकां शिरापता की तांकां आशिर्वाद दिया. तुजो दुस्मान भूक येता जाल्यार ताका खावंक दी. तो तान येता जाल्यार तो पिवंक दी. ताच्या माथ्यार अशें तूं जळची केंडां धाडटलोय म्हणून सोम्यान सांगलें. एका पोल्याक मारल्याक आनी एक पोलो दाखय. तुजें दोगलो वरतल्यार शेलो दी. 1 मैल चलोवंक सांगल्यार 2 मैल चल. सोम्याची वाट अशीर वाट ही फाळतेल्याक मात्र मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ह्या संवसारांत तो क्षणच संतोष म्हूण बगना जाल्यार ताचे अंतस्करण संतोष पावता. हांवें सोम्या बरी जियोवंक प्रयत्न केला म्हणली ताच्या भितरलीं बोगणां ताका दादोसकाय दिता. त्या आगडये मात्र न्ही जिणेच्या सक्कट दिसांनी जिणेच्या सर दिसांनी मनशांक एका तराची तृप्ती. देखून आमी सोम्याची शिकवण केवळ आयकून बायपाट करचें मात्र न्ही मतींत हांवें सोम्या बरी जायचें. तो कशी प्रतिक्रिया दितो असल एक स्थितींत ती प्रतिक्रिया आज म्हजी कर हांव घेतली जाल्यार आमी निजायकी बागी संतोश आनी उल्हास पावा सर्गारांतल्यान यथेस्त प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. सोम्याचें उतर फट जावंक खंडीत शकना. तर आमी ह्या देव मंदिराक आयिल्लीं दीस आनी रात सोम्याचे उपादेश नियाळ ताची शिकवण नियाळन ताचेरच विश्वास दवरची मनशां जावया आनी आमकां तो पुनर्जिवनपणाचो बरोसो लाभतलो. सांपावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांगल्या बरी आमी जिवंत मनशां जिवंत जालेलीं मनशां नव्या जिवान भरलेलीं मनशां जावन जियोवंक शकतल्या. सोमी आमकां ताचो आदार दिवं दी आनी आमकां पळोवन हेर मनशां शिकोवन दी. सोम्यातान पळोवन आमी शिकल्या आमकां पळोवन हेर मनशां शिकोवन दीत आनी ह्या गांवांत देवाचें राज स्थापन जावं दी.
ताका हें केंद्र हें देव मंदिर एक ठाणें देवाच्या उतराक खाण दिवचें, देवाच्या पुताच्या रक्तामासान पोशीत जावचें आनी हांगा तावन मिसांव परगट करचें, सोम्याचें नांव परगट करचें, ताची वळख परगट करचें, हें ठाणें जावन दी, केंद्र जावन दी. सोम्याचो आशिर्वाद आम्हा सोमेस्तांचेर आसूं दी. आमेन. सर्पदुदा देवरूपाच्या उजव्या सन्मंता पवित्रज्ञा कथोलिक पवित्र सभे वक्ता सुजेक्ता पक्काचे बक्षणे फुडेंचें जिवन पोन सनाचें जिवीत. आमेन. सोमी जेजू आमच्या मागण्याक कान दिता आनी सरस्पर आमच्या देवा भाग्यवंत ओंकार मरी आनी सग सांता भक्तांचे विनते बराबर आमची मागणी तुका मानो. हे बांदाप ही विगस जे आमी तुका तुज्या नांवा समर्पिता ताचें तारणाचें कृपेचें घर कर. अशें खंयसर बाबत एका काळजान आनी एका मनान एकवटतात ती सतान तुका आराधन करूं आनी मोगान वाडोवं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बापा सर्गीच्या बापा तूं पवित्रायाची जर आनी करो शेवट तुका आमी वाखणूंक आनी तुज्या नांवा महिमा दिवंक पावो. हे मागण्याचें घर, हे आराधनाचें मंदिर, ह्या तुज्या उतरां आनी संस्कारांनी पोशीत जावचें घर तुज्या निरंतर सेवेक समर्पण दिवंक आज आमी तुजे समोर येता. हांगा क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान नितळ जाल्ले फळाभरीत पवित्र सभेचो, ताच्या महिमेन परजळीत केल्ले ताचे पत्नीचो भावार्थांच्या अखंडपणांत नेटयलेल्या अंकवारीचो आनी पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भाग्यवंत जालेल्या मातेचो गूट पेटसता. हे पवित्र सभे सोम्याक विसलेल्या दाका म्हळ्या तूं तुज्या फांट्यांनी अख्खो संवसार आरोन धरताय आनी कुर्साच्या रुखाडार तुज्यो वाली रेवडावन सर्गीच्या राजा पर्यंत पावयताय. बाकी पवित्र सभे मनशां मदें देवाच्या बिडारा तूं जेजू क्रिस्ताच्या एकवटाच्या आदारार आनी बुन्यादी फातरार दर तांचेर स्थापन केल्ले जिव्या पत्रांनी बांदलेलें पवित्र मंदिर. वाकणी फावो जालेले पवित्र सभे दोंगरार बांदलेल्या शहरा शेळयेच्या महिमेच्या परजळांत आनी तिच्या भाग्यवंतांच्या मागण्याच्या नादान अख्ख्या संवसाराक तूं तुजो उजवाड फांकयताय. तर आतां सरस्पर देवा सगळीं हांव तुजो पवित्र आत्मो धाडून हे मंदिर एक पवित्र जागो करून आनी ही वेदी क्रिस्ताच्या बलिदाना पासून तयार कर. हांगा पवित्रानाच्या उदकाचेर जरी तावन आमची पातकां नितळ कर आनी तुजो लोक पातकाक मरोवन तुज्या कृपेन तुजी भुरगीं जावन परत जियों. हांगा तुज्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्लीं तुजीं भुरगीं पास्काच्या शेळयेच्या संभ्रमान आनी क्रिस्ताच्या उतरां आनी कुडीच्या जेवणांत पोशीत जावन. हांगा आमची स्तुती किर्तनां सर्गी आनी देवदूताच्या गायना सवय मेळो. हांगा संवसाराच्या सोडणे पासत केल्ली निरंतर प्रार्थना तुज्या मुखार सोडो. हांगा दुर्बळ्यांक नीट मेळो आनी शोशणाक बली जाल्लीं खरें स्वतंत्र जोडूं. अशें देवाच्या भुरग्यांच्या गौरवान नेसलेल्या सगळ्यांक तुज्या शांतीच्या शहरांत संपूर्ण संतोष फावो जावं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी ही वेदी आनी हें बांदाप नव्यान मागता. देव आपल्या सक्तेन ती पवित्र करूं आनी ती आमकां क्रिस्ताची आनी ताच्या पवित्र सभेची दिसती कुणां करूं. सर्वेश्वरा दरबाराच्या देवा
म्हाका मोगापा सर्वेस्वरा दरबारांच्या देवा तुमो मोगापा तुझी विदिशी सर्वे सगळ्यांना पिडा आपोळ्या पिला काढून मध्ये सर्वेश्वरा दरबारांच्या देवा तुझे पवित्र मंदिर म्हाका मोगापा समी हांगासर प्रसन्न जावन आमी सारकें सक्कड ताणें बसयलां दिता म्हणून तें आतां खऱ्या काळजान खऱ्या भावार्थान मोगारा बापा पवित्र सभा सोलोन वरच्या आमच्या पापा साहेबान सर गवळी बापांनी याजकांनी आणि धार्मिक भाव भयणींनी आपल्या समर्पित जिणये मुखार भाग्यवंतपणाची जिणी जियेत असताना तुझो दैवीक स्पर्श तांचेर सदांच आसूं दी म्हूण मागता हांव तुमची जवा आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर तुझे कृपेचे विसाव घाल आमचो भावार्थ सोडय आमी सर्वांनी भगवंतपणाची जिणी जियोवन ह्या देव मंदिरांत तुका महिमा दिवंक आत्मीक आधार जोडून एका भावार्थी पुत्रा बरी जियोवंक आमकां सर्वांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान भरमून मागता आमच्या युवा जणांनी आणि भुरग्यांनी संवसारी दौलतेंतावन पयस रावून आत्मीक संगतींनी सडीत सुसडीत जावन आनी तांचो फुडार बांदून हाडूंक बरें मार्गदर्शन लाभय म्हूण मागता कश्ट केल्या भाव भयणी तूं राग आनी सांबाळ तांणी भोगच्या एकसूरपणान कश्टान तूं तांचो आदार जाव कुटुंबाच्या सान्यांची जतन आनी मोग तांकां सदांच लाभाशें कर म्हूण मागता हांव आमच्या देव मंदिराचे नवीकरण यशस्वी रितीन पोंदाक पावूंक आदार दिल्ल्या सर वावरेड्यांचे विगाराचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आर्थीक समिती गौडी परिशदेच्या सांद्यांचे कॉन्ट्रॅक्टराचे बऱ्या मनाच्या दाणीचे आनी हितचिंतकाचे तुजी दराळ आशिर्वादां घाल तांच्या वावरान तांकां जैत आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागता हांव आज पिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आमच्या गवळी बापांचेर तुजी विस्तार बेसांव घाल तांची गवळीपणाची जबाबदारी पाळूंक आदार दी हांगासर हजर जाल्ल्या सर याजकांक आशिर्वादीत कर आनी तांकां राखून वच केल्यार पिरगजेंत सेवा दिल्ल्या सर याजकांक
तूं बेसावांनी भर म्हूण मागता हांव. या देव मंदिराक सेवा दिवन तुका साथ जावन जियो देवादीन जाल्ल्या आमच्या विगारांचो तशेंच धार्मीक भाव भयणीचो आमच्या लायक भाव भयणीचो ह्या संदर्भात उदास काळ तांकां सस्नीक विशेष लाभय म्हूण मागता हांव. उग्रवादीच्या आक्रमणाक वळख जावन बली जाल्ल्या सोजेराच्या आत्म्याक ससन शांती मागता आसतना तांच्या कुटुंबाक बुजय आनी धैर्य लाभय. उरिल्ल्या सोजेरांक तुजे रक्षक कवच घालून राख म्हूण मागता हांव. सर्गीच्या आमच्या मोगाळा बापा जेजू क्रिस्तान तुज्या पुतान तुजेर विश्वास दवरून आमचें दिसपट्टें जिवन जियोवंक तूं आमकां उलो दिला आनी ताच्या जिविता मारिफात आमकां शिकयलां. आमची अस्कताय भोव व्हड तरी पूण तुज्या काकुळटीन दिसपट्टें जिवीत सारूंक तुजी कृपा आमकां पुरो म्हणून तुवें आमकां सांगून दिलाय आनी आमच्या अस्कतायेन तुजें बोवाळ परजळटा म्हणून तुवें आमकां बरोवप दिलाय. तर मोगाळा सम्या आम्हा समेस्तांनी भेटयलेली मागणी आनी आमचे अस्कताय सकट तुज्या समोर दवरता जें कितें गरजेचें आमकां उपकारा पडचें तूं वेळार तें फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समर्पण हे आमचे दैविक कृपेन भरचे जेजू संगी भेटोवचे बलिदान ते वर्ते कालवार कुर्सा मोरणाचे आमच्या सर्वासावाचे. समर्पण हे आमचे दैविक कृपेन भरचे जेजू संगी भेटोवचे बलिदान ते वर्ते कालवार कुर्सा मोरणाचे आमच्या सर्वासावाचे. गे बापा जिविताचे डुबल्या धाकट्या मोदी आम्ही वाटून घेवच्या
आमची काळजांनी तड निर्मळ जावं आमच्या जिणेची साव नवी जावं आनी तुजी खुशी पडूंक आमकां घटाय मेळो ते बरी सर्गीचे इनाम आमी जोडूंक पावो ते आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पवेदरांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या पास्ताच्या गटा वरवीं अजापाच्या अजाप ताणें केले पातकांतली आनी मरणांतली सोडून आमकां हो वर्तमान फावो केलो विंसून काडलेली कुडी याजकी राजकुळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा परजा आमी जावं पावल्या सर्व थंय आतां आमी तुजी कर्तृत्व परगट करता तिच्या काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता आणि पवित्रपण जातात उदान तितावन आसता ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटवणी करच्या एक आशा परजातून जमयत आसाय देखून बापा चलतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सगळे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते रातीन ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पत्कांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta so kutu pergetuya Sumya Jesu tujhe mara ame samarana tujhe pura jivan ko ame parana
Jesu, आम्ही प्रभुता. बापा, आमच्या सोडवणेपासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचा निसर्गात सडण्यासो आम्ही भक्तीपण उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवितांनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाळ जोडल्या तीच बलयेक आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सभेचे कूड आनी एकत्व आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बगलियेंत मुखार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या भाग्यवंत आनाच्या आनी सुमेश भक्तां सांगता तुवें मिसून काडलें दायजांक आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनोद सादार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विस्वास करता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गवळी बाबाच्या संगता, पवित्र सभेच्या सुमेश गवळ्या आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारा वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थान आनी प्रती मोगांत तिरकत. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बाबा, संवसारांत तशें पडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंतरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. तुझ्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमचेर सुटयल्या मुश्किलां तशें आमची पत्ता बस आनी आमकां आतां पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्ताय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सतपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दिया.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लभलेली आमी सुभागी समया भितर येवचें म्हाका पडना पूण त्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली जिबेनाने उतरान मात्र नाही बघा सतानाने करण्याने तुझे तयम स्वभावात आणि मोग दाखवतो आणि असे सगळीच्या राजान भितर सरंग तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां सदाई ते आम्ही मागतां क्रिस्तांच्या सम्यावर बी आमेन मनशान सगळीतान जिवो मुडो दिलो तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताचो संस्कार दवरच्या तयार केल्या ह्या ताबेरनाकलाचेर आणि आमचेर दयाळपणी तुझो आशीर्वाद घाल हे परी हांगासर हजर असलेल्या क्रिस्ताक नमस्कार करून ताच्या सर्वणीच्या पुटान आमी सदांच चिपकून रावो
क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. जमल्या सर भावा भयणीनो एका वत्या गणिताक आमी साथ चल्या आनी ह्या गणितान आमी भाग घेतला ह्या खातीर देवाक जावं अर्का आनी स्तुती देव मंदिर आमकां मोगाचे आनीक आमचे घर देवाचें ताच्या मंदिरांतय आमकां एक व्हड आसा देवाच्या मोगान सर्व खालीसलो आसा आनी खेळराय घरांत असली बगनां आसुली आमी आराधन करचे देवाळ जगते आराधना साहसले जाय जाय नव्यान आयल्या म्हाका बगुल्ले थंय हांगा फुडें पोवता उदक पाजरता आनी ह्या फावटी जायतो आनी शिरांदसो पावस इल्लो सडत पावस वतुल्लो मिसाबळारी फालते दवर जंय पडटले आनी पारीकार सोद जंय आसलो आनी खाऱ्याक देवा जंय आसले जमत्या फाटल्या जमतांनी हें चिंताप लायक मुखेल्यानी विचारलें म्हाका लोकांची आनी लोकांक म्हजी चड सळावळ जावंक ना तरी निर्धार गजय पडलो इगज उबारल्या नंतर तर ताणें पाखे दुरुस्ती करची आदी गज आसली कितलो कस पडत म्हणून अंदाज करूंक कश पडले तरी चड बाबुणे खाऱ्याक देवल्या सर्गजे कुटमाय सडक बेतात भितर इगजे भितर जाग्याचो अभाव आसा 500 वयर कुटपां जाल्यांत इगज नवी करची वा दुरुस्ती करची विसवण करूंक आसली दुरुस्ती तर थोडो खर्च नवे तर जायतो खर्च नवी गज ना बोगली आनी इगज दुरुस्ती करचो निर्धार घेतलो गवळी बापांक निर्णय धाडलो परवण घेवन खाऱ्याक देवल्या नोव्हेंबर 18 वेर 2018 वेर नोळे देवयले आनी काम सुरवात केली एक आपडटना आनी एक तिकेशे फाट दिसता पाकें दुरुस्ती करचें आनी सर्वेले रुखाड बदलूचे चिंताप संगी
सांगतवरी नवी खरणकरची आलोचना जाली वायरिंग थंय हांगेले उमकळटा बारीक दिसता थंय बदलूनचे कावन्सिलींग करचें वीज आधुनीक काळा साहजले पॉवर पॉयंट घालचे भोंवती इंटरलॉक जनेलां बदलूनची आनी अशें पोर्टिको साक्रिस्टी दुरस्ती आनी अशें कामां एका फाटल्यान एक कामां जालीं आनी अशें फकत 3 म्हयन्यांनी देवाळाची नवीकरण जालें लोकांची उमेद विशेश सावन दिसून आयली दान दिवच्यांत आनी सेवा करच्यांत हंटर रिचर्ड रॉड्रिगसान ताच्या वरच्या वावरान 3 म्हयन्यान जालें संपयलां आनी आज ती आशिर्वाद जाला सर्वांक अभिनंदन पटयता म्हजे संगी खेळारायकारां संतोश पावतात आज हें देव मंदिर नव्यान समर्पण केल्ल्या आमच्या मोगाळ गवळी बाप आदीक मनादीक पिटो पावलो सल्डाना हांचो उपकार आठयता भोव मोवाळ जाणटे उर्बेस वापराडी फुडें खेदाळे तांकां मेळयत तसली तांची साल हांव तांकां बऱ्यान वळखतां तांचें बरें मन उत्तेजन प्रोत्साह प्रेरणांच आसलें तांचो उपकार आठयता आनी आज हांगासर तांणी येवन बड्या मोगान हांगासर आमचे खातीर साशें बलिदान भेटोवन इगज सरस्वती बापाक समर्पण दिलें आसा तुमच्या सर्वां तर्फेन तांचो हांव उपकार आठयतां तांकां देव बरें करूं म्हणटा आज हांगासर सहा भेटोवन गेल्ल्या सर याजक बाबांचोय उपकार आठयता आदले विगार वारड्याचे याजक तशेंच फिरगसगार याजक वळखीचे मोगाचे हांगासर ते पावल्यात तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी आमचो संत सोडयला आमचे खातीर मागला आनी पते जावन आदले विगार आमचे मदें आसात तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा नवीकरणाच्या वावरांत वडीत आदारिल्ल्या फिरगस गवळी परिशद पादशी हेराल्ड मोंतेरो उपकार पावता बरें जाय ताची एक साशा आसली आनी सांगात कार्यदर्शी श्रीमती लुसी रॉड्रिगस वावर आनी वर्ती दोनी कामां बरी कंदनी केल्या सर्दानीचो उपकार आठयता जायत्यान दिलां मोगान आनी उरोवन त्यागान दिलां हजारांनी आनी लाखांनी दिल्ली आसात तांकां आभारी बांदपाचो दुरस्ती खातीर जायत्यांनी वावर हांगासर केला गुरकारांनी प्रतिनिधींनी वाड्याच्या वाड्याकारांनी उदामणी ही सेवा दिल्या सर्वांचो पत्रितन ह्या तयारेच्या वेळार कालच्या परच्या वेळार आनी हेर वेळार जे तयार आयला तुमचो सर्वांचो हांव मनपूर्वक उपकार आठयतां फातिमा कॉन्व्हेंटच्या सुनायन भयणींनी हांगासर मस्त कुमो केल्या तशें रिटर्नांची वडयलं आनी सांगाताचो श्रेश्ठां ही वेदी फुलां आनी देवसुती मानून तांणी हाडूंक समीत संगीतांनी वावर केल्या आनी तशेंच भायर भितर इगर्जे भायर भितर इगर्ज सुंगार आयल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा गायन पांगडा आयच्या भक्तीपणा वेळार रंगरितीन तांणी गायलां आनी आमकां भक्तीपणाक आदार दिला आनी अभ्यास केला हांचो आनी तांकां तरबेत फायर मास्टर तरबेत दिलो डेंजल पेरेरा हाचोय उपकार आठयता बांदपाची दुरस्ती 3 म्हयन्यांनी संपयल्या तर हंटर रिचर्ड रॉड्रिगस हाचे ते असले जायते साहित्य आनी जाणांनी वेळार ते आमकां ते तांणी दिलां ताकाय आनी सर वावड्यांचो हांव उपकार आठयतां तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता आशिर्वाचनाच्या कार्याक सात समिती हांगासर आशिल्ल्यो तर संचालकार सन्यासर उपकार पावोडटा हायमास लायक हांगासर आमकां वदसर अशी I1 MLC आनी ताका सहकार दिल्या जॉन्सन गुरकर हाका देव बरें करूं फिरगसची आरती समिती बऱ्यो आलोचना निर्धार घेवंक संघातांत आसात गवळी मंडळी सूचना दिवंक चडयत रितीन वावरान मेदेर जाता तांचो हांव उपकार आठयतां फादर पावल क्लासा हांगासर अर्दे पालताले तांणी अशें आमचे दिसताले मुखेल मेसी आनी सांगतास आमच्या सर खामांनी ते प्रोत्साहितात हांचोय उपकार हांव आठयतां तशें फाटीं परोश रितीन आयच्या ह्या कार्याक उक्तावणच्या कार्याक आनी तशेंच सगळ्या 3 म्हयन्याच्या अवधेंत थोडी अर्खत जाली मीस पडयता थोडे फावटी हॉलांत आमी कर्जे पडले ह्या वेळार सर्वांनी सुदासन थंय वेलां तुमचो सर्वांचो हांव उपकार आठयतां
ह्या मिसनंतर तुमकां कळयले बरे सन्मानाचे कार्य बाय थंयसर मयदारान मांडून काडलां व्हडलो आनी ग्रूप 25,000 वयर दिल्या थंयसर ह्या दिसता स्मरणिका थंयसर दितली आनी तशें भुरग्यां जावन डान्सा आनी तशेंच नाटकुळो आनी जेवणा संगीत कार्यक्रम सोंपतले थंयसर रावचे हांगासर ह्या कार्या विशेशतेन परगट दिल्या माध्यम आनी गोवरमेंट हाचो मालक एलियस फर्नांडीस हांणी जायती पब्लिसिटी आमकां दिल्या आनी तशेंच डिवायन TV हांणी लायव्ह टेलिकास्ट हांगासर जावचे बरी तांणी पळयलां आनी हे जायत्यांनी हातूंत भाग घेवंक आनी पळोवंक अवकाश करून दिला आनी तांचो दैवीक आमराद पंगडा बरी फातीर जालां आनी ताचे मांडव केल्ल्या मॅक्स मिनटो हाचोय उपकार आटयता आनी तशेंच दायची वर्ल्ड पत्रकर्त्यांक आनी सर्वांचोय हांव उपकार आटयतां हांगासर अखेरीक सर्व ह्या जाग्यार एका तसब्रेक रावचें ताचे उपरांत ह्या जाग्यांनी थंयसर दिसा उपरांत मेनी हालो वेचें थंयसर रिफ्रेशमेंट दवरलां तुमी ते घेवची आनी सांगात उपरांत जेवणान तुमी बागज जेवण करून वचचें म्हणून तुमचे लागीं विनंती 20 मिनटांचो विराम आसतलो सर्वांक हांगासर आयिल्ल्या सर्वांक सगळ्या फिरगेच्या गवळीक परिशद सांद्याक आनी देव प्रत्येक तुमकां समेस्तान देव बरें करूं सोमे देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं हांगासर आमच्या आदल्या सगळे आसो तुमचे सवे आसो सगळ्याचें नांव सदैव जावं आतां आनी सदां सर्वदा सगळ्याचें नांव आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार आनी सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार देव देव नवीकरणाचें स्वप्न सोपणेत आसतना दैरादीक मॅट घेवन फाटल्या 3 महिन्या पयले म्हणजे नोव्हेंबरच्या 18 तारीख 2018 इसवी हाती धरिल्लें काम पिरगस लोकांच्या सहकारान दानीच्या आदारान बऱ्या मनाच्या मनशाच्या कुमकेन यशस्वीन संपयलां केलराय देवपर्जेचें काळीज कुशेन भरलां आज आमकां संतोशाचो दीस ह्याच संतोशान अर्गां बलिदान आमी भेटयलें मुखलीं थोडी वरां संभ्रमाण करसूंच्याक आयतीं जाल्या आपल्या ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या गवळी बापांक सर्व सैर्य याजकांक
मानाच्या सैऱ्यांक धर्म भयणींक पिरगसगरांक सुमेस्तांक मानान आनी मोगान स्वागत म्हणटा. मागिल्ल्या फातिमा कोवेंतांच्या धर्म भयणीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. येदोळ्यो सुगीताद्वारे देवाचो आशिर्वाद मागला आसता सांजोकीम इस्कलाची भुरगीं हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक आपल्या सोबीत नाचाद्वारे स्वागत करूंक फुडें येता. ah
ಕರಮುಗಿದು ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರೇಮದ ಮಂತ್ರಣ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಈ ಸಭೆಯ ಸಮರ್ಪಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕರಮುಗಿದು ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರೇಮದ ಮಂತ್ರಣ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಈ ಸಭೆಯ ಸಮರ್ಪಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಜನ್ಮವೇ ದೇವರ ದಾನ ಲೋಕವೇ ತುಂಬಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೇಮ ದರಿ ದದ ಪದ ಗ ಪಗರಿ ದರಿ ಗರಿ ಗ ಪಗ ಪದ ಪದ ಸರಿ ಗ ಪದ ದರಿ ಗ ಪರಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಸ ಪರಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರೇಮವು ಸಹಿಸುವುದು ಪ್ರೇಮವು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಪ್ರೇಮವೇ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮವೇ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮುಂದಾಗೋಣ ಕರಮುಗಿದು ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರೇಮದ ಮಂತ್ರಣ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಈ ಸಭೆಯ ಸಮರ್ಪಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಗಾಳಿ ಭೇದವಿನ್ನೇಕೆ ತತ್ತದೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತತ್ತದೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತತ್ತದೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತರಗಿಡ ತರಗಿಡ್ತಾಂ ತತ್ತದೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತತ್ತದೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತತ್ತದೀಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತರಗಿಡ ತರಗಿಡ್ತಾಂ ತರಗಿಡ ತರಗಿಡ್ತೋಂ ತರಗಿಡ ತರಗಿಡ್ತೋಂ ತರಗಿಡ ತರಗಿಡ ಜಾತಿ ಭಾಷೆಯು ಪ್ರೇಮದ ಬೆಸುಗೆ ಮೇಲು ಕೀಳು ಕಲಹವು ಏಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥವ ತ್ಯಜಿಸೋಣ ದ್ವೇಷವ ಅಳಿಸೋಣ ಹಂಚುತ್ತ ಬಾಳೋಣ ಸಮಾನತೆ ಬೆಳಗೋಣ ಕೆಲವೇ ದಿನ ತಾಯಿ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಬೇಡೋಣ ಕರಮುಗಿದು ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರೇಮದ ಮಂತ್ರಣ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಈ ಸಭೆಯ ಸಮರ್ಪಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕರಮುಗಿದು ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರೇಮದ ಮಂತ್ರಣ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಈ ಸಭೆಯ ಸಮರ್ಪಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ
सर्वांक आपल्या मोगाळ आणि गोडशा उतरांनी स्वागत करूंक मुखार येतात आमच्या फिरगजीचे उपाध्यक्ष श्रीमान हेराल्ड या मोंतेरो. कार्याक हजर आसया अदीक मनादीक दोतोर गवळी बापांक, वेदीर सोबच्या मांडाच्या सैऱ्यांक, तशेंच तुमकां सर्वांक देव बरी सांज मागता. संतोशाच्या आयच्या दिसा सांत अण्णा मायेचे मजती सवय हजर असल्या सर्वांक केलराय फिरगजे तर्फेन स्वागत मागोवंक खुशी व्हरता. नवीकृत आल्तार तशें देव मंदिर आशिर्वचन करून संतोशाच्या ह्या कार्याक अध्यक्षपण सोबयतात आमचे अदीक मनादीक दोतोर पिटर पावल सोल्डाना गवळी बाप. 20 जाण पयले फावटी आमच्या फिरगजेंत हजर आसात. रोमांतल्या उर्बन युनिव्हर्सिटीन देवशास्त्र शिकोवणदार जावन आशिल्ल्या तांकां तांची शेती पळोवन बाबसाहेबान मंगळूरचे 20 जावन नेमक केला आमकां वर्त्या अभिमानाचो विशय जावन आसा. जायत्या भासांनी उलोवंक सर्वांक दादोशी करचे साध्य जिविताचे आमकां प्रेरण जावन आसचे मोगाळ बीस साहेब केलराय फिरगजगारांक मान बगावन ह्या कार्याक गणाचो आनी मनाचो स्वागत मागता. तेका फुलां बको दिवन स्वागत करच्या काही सेवा एम अध्यक्षेन लिशा ताचे लगे विनंती करता. जावन भोवरत्या तरान सहकार आनी सेवा दिवन अशी मणस्तेन लुसी रॉड्रिगस तुमकांय स्वागत मागता. मुखेल सैऱ्यांक देव बरी सांज मागता आनी हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या हजरेन केलराय फिरगजेची मोठवी झळक तुमचे समोर दवरता. केलराय सान मायेच्या चरित्रेन आयचो दीस वर्त्या म्हत्वाचो आनी उडास उरचे तसलो जावन आसा. 84 वर्सांची ही फिरगज मंगळूर शहराक 10 किलोमीटर पयस आसून गुड्या फालक्यांनी सोंपता. उबार दोंगरा मदेगात नेकेत्राबरी हें देव मंदिर आसून भोंवतणी क्रिस्ती कुटुंबां वस्ती करून सर्वांक आकर्शीत करूंक शकल्या. लागीं लागीं 150 कुटुंबांनी आराम जाल्ली फिरगज प्रस्तूत 85 आनी 16 कुटुंबां आसून विविध तालेंतांनी भरलेली एकवटीत कुटाम जावन आसा. आज सगळीं फिरगज भुरगीं, युवजनां, कुटुंबादारां, प्रायस्तां, धार्मीक भयणी समेत ह्या दिसाचो संतोश भोगूंक हांगासर हजर आसात आनी देवाक दिन वाजतात. ह्या फिरगजेची 84 वर्सांची वाडावळ निरंतर जाल्या. हांगासर येवन सेवा अर्पिल्ल्या 13 याजक बापांचो उपकारी मोनान उडास काडटा. तांच्या सेवेतय अभिमान पावता. केलरायच्या बावडती लोकां पासून 1930 आनी 5 फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर ओमजूर फिरगजेच्या बाप ग्रेशियन गुवियस सहाय्यक विगारान हांगासर एक कॉपेल आरंभ केलें आनी उपरांत ते विगर जावन नेमक जातच इस्कॉल प्रारंभ करून सांत जोकिमाच्या मानाक अर्पिलें. परिसराच्या लोकांक शिकपाक अवकाश करून दिलो. 1930 आनी 7 तावन 1950 आनी 7 पर्यंत देवादीन बाप जोसेफ डिसोजा, बाप विलियम रेबेल्लो, बाप जोकिम फेर्नांदाच्या गवळीक वावरा मुखांत ह्या फिरगज परिसरांत आत्मीक, लौकीक, शैक्षणीक प्रगती जाली. 1950 आनी 7 आयिल्ल्या बाप JB आल्वारिसान आपल्या 17 वर्सांच्या अवधेन कश्टी आनी त्यागान भरलेल्या फिरगज लोकांच्या आनी दानींच्या सहकारान कटपी पात्रांचे भोव सोबीत आनी आकर्षित देव मंदिर 30/5/1960 आनी 7 इसवेंत उबें केलें. फिरगज रायपणाच्या पावंड्याक पावयली. अमृतलालजी हायस्कुला मरिफात धर्म भयणीची सेवाय लाभली.
1970 आणि 4 तावन 1990 आणि 1 पर्यंत देवादीन बाप जॉन मिरांदा, देवादीन बाप पास्कल लोबून प्रगतीच्या पावलांनी फिरगत सोलून वेली. इगर्जेचो बंगारोत्सव आचरण केलो, लोकांक उर्बेन भरले. बाप फ्रांसीस डिसोझन ल्हान क्रिस्तांव समुदाय कॅथोलिक सभा आराम केली. लोकांच्या एकवटीत वावरान गाल्फागरांच्या दानान फिरगत सभा साल बांदून फिरगत लोकांच्या उपयोगाक वदकसिले. बाप पीटर फेर्नांदान शुक्राराचे कॅरिझमॅटिक मागणे आराम करून सक्रामेंताच्या आराधनाक अवकाश करून दिलो. लोकांतय आत्मीक भक्तीपण वाडयलें, फिरगजेच्या आस्तीची भद्रती केली. बाप मार्क कस्तेलिनोन प्रस्तुत गरज जावन आसचे इंग्लीश माध्यम इस्कॉल आरंभ केलें. फिरगजेच्या भुरग्यांक हांगासरच शिकोवंक अवकाश करून दिलो. धार्मीक नाटक प्रदर्शीत केलें. फिरगजेचें नांव सगळ्यान गाजयलें. विगराच्या घराची दुरुस्ती केली. खेलाराय शेतपत्र आरंभ केलें. बाप जॉन वासाच्या काळार अक्रिस्तांव भाव भयणी मदें बरो संबंध रुता जाल्लो. फिरगजेच्या अमृतोत्सवा संदर्भार प्रदर्शीत जाल्लो होरेका आनिके पुरुषांव भाव बांदवपणाची साक्ष जावन आसा. सक्रिस्तीच्या दुरुस्ती सोवे इगर्ज एका कुशीन विस्तारायली. बाप जोकीम फेर्नांदान शिकपा थंय चड गमन दिवन क्रिस्ती शिक्षणा मुखान भुरग्यांच्या वडिलांतय बरवसो चडयलो. लोकांक बावडताच्या स्पिरितान भरलें. लायक मुखेल्यांनी तरबेती जोडली. जायते युवा मुखेली उदेवन आयले. फिरगजेच्या चरित्रेन पयले फावटी सहाय्यक विगार आनी वस्ते विगाराची सेवाय लाभली. ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या वाड्या फेस्तां मरिपात सर्वांक एकामेकाची लागशिल्ल्यान वळख जाली. इंग्लीश माध्यम इस्कॉलान 100% फलितांश लाभले. इस्कॉलाची जायती प्रगती जाली. देव मंदिर आमच्या जिविताचें केंद्र, आमचें दुसरें घर. ह्या मंदिराचो मोग हर एकल्याच्या काळजांत आसा. 1960 आनी 7 इसवेंत आरंभ जाल्ल्या सोबीत देव मंदिराक 50 वर्सां उतरत आसतना थोड्या दुरस्तेची गरजी दिसून आयली. इगर्जेचें पाखें सबार कडेन पावतालें. भौतीक कार्याक आडखळ जातली. ह्या खातीर प्रस्तुत विगार मानादी जोसेफ मस्कारेनस बापानी गवळीक परिशदेन, आर्थीक समितेन आनी फिरगत सभेच्या जमतीन जायते फावटी विचार विनिमय केलो. पावसा उपरांत इगर्जेची दुरुस्ती तुर्तान जायचे म्हूण गवळीक परिशदेन अभिप्राय दिली. त्यानंतर फिरगत सभेचे अभिप्राय घेवन आर्थीक समितीन योजना आरंभ केलें. गवळीक बापांची मंजुराती घेतली. फाक्याच्या दुरस्ते संगी सांक्तुवरीचें नवीकरण, पोरणे जाल्लें वायरींग नव्यान केलें. नवे 20 दिवे घालून सोबोवचे अभिप्रायय आयली. पोरणे आपडत आसतना कळोवन आयलें की एका फाटल्यान आनी संगतीची दुरस्तेची गरज उठोवन दिसून आयली. सुर्येल्लीं पोरणी जनेलां, मुखल्या पोर्टिकसो टेरेस आनी साक्रिस्तीचे टेरेस नव्यान करीजय पडले. पावसा उदकाचे थेंबे दांबे बदलिले. मिसा वेळार कांतारां आनी मागणी पावर पॉयंटा मुखांत करच्याक 40 आनी 3 इंचाच्यो TV वेवस्था केली. सगळी इगर्ज आनी घंटीची तोर नव्यान पेंटींग करून दन्न पॉलिश करून आकर्शीत दिसाशें केलें. इगर्जे बोवारीन टायल्स घालून नव्या शैलेचे इंटरलॉक्स बसयले. सान नमायेची इमाज इगर्जे बगलेन प्रतिश्ठापन करून भक्तिकांक लागीं रावून मागूंक अवकाश करून दिलो. इतलो सर वावर फकत 3 म्हयन्यांनी करून संपयलेली शाती आमच्या फिरगजेच्या कॉन्ट्रॅक्टर मानेस्त रिचर्ड रॉड्रिगसाची जावन आसा. ताका आमी शाबासकी पटयता. विगार बापांच्या जोगत्या मार्गदर्शनाक देव बरें करूं म्हणटा. नव्यान सोबयलेली मिसाची आल्तार खंडीत जावन सर भक्तिकाच्या काळजा मोना देवा तें उबारूंक शकतली. दुरस्ती केल्लें पाखें, मागण्याचें भक्तीपण
आडकळी विने सोलोवंक आदार दितेले. आल्तार सोबोवंक साध्य जाल्ल्या खातीर जावं देवाक अर्गां. ह्या व्हडल्या योजनाक विगारा सवय मानेस्त हेराल्ड मोंतेरो उपाध्यक्षान जायतो वावर दिला. आर्थीक समिती, गवळीक परिशद, धार्मीक भयणी तावन आनी आदल्या आनी आतांच्या लायीक मुखेल्यांत तावन जायतो पाठिंबो आनी सक्कड फिरगसगारांत तावन हेर उदार दाणी तावन बरोसो सहकार लाभिल्लो होगलीक एक फावो. 3 दिसां आदीं आमच्या सगळ्या देशाक खंडीत जावन एक दुखाची गजाल. देश रक्षणा खातीर सर्व त्याग करणं, आपणाच्या जिवाची पर्वा करिनासतना वावरल्या 3.5 वीर योद्धाने परच्या दिसा देशा खातीर जीव दिलो. खंडीत जावन तांचो उगडास करचो, तांच्या आत्म्याक शांती मागचें, मात्र न्ही तांच्या कुटुंबाक न्ही हें दूख सोसून व्हरूंक देवाची ससाय मागची. घडये त्या लायटाचें उक्तावन करच्याक आनी त्या उपरांत कार्य आमी मुखार सून व्हरता. पोमणे साईवन सोज हांव विनंती करता. गवळीक बाप संगतच सर्व वेदी वयली सैरी दया करना थंयसर म्हज्या उजव्या कुशीक वेचाक आनी वो लायट आय मास्क लायट उक्तावन करच्याक सर्वांनी दया करना थंयसर. माने सायमन आणि ग्रेसी रॉड्रिगस सांजोकीम वडो. नवा संगले दयकन वेगी वेगी मुखार येवचें. माने विक्टर पिरेरा आणि कुटाम भाग्यवन कुर्सा वडो. माने क्लीटस डिसोजा आणि कुटाम लुड्स वडो. माने फ्रांसिस नोरोना आणि कुटाम पवित कळजा वडो. नवा कडलिना ताच्या घरचीं कोणी आसा तर तांणी मुखार येता आनी हो मान स्विकार करच्याक विनंती करता. मानेस गब्रियल रॉड्रिगस आणि कुटाम भाग्यवन कुर्सा वडो. मानेस जोकीम मोंतेरो आणि कुटाम सान पेद्रो वडो. मानेस तीन लिना डिसोजा आणि कुटाम सा अण्णा वडो. मानेस मार्क पिंटो आणि कुटाम वेलंकणी वाडो. मानेस तीन मार्सेलिन लोबो आणि कुटाम सा अण्णा वाडो. मानेस तीन मेटिल्डा विन्नी सिक्वेरा आणि कुटाम मुंबई. मानेस्त मॅक्सिम आणि मॉली पिंटो साम जोकीम वाडो. मानेस्त पास्कल मोंतेरो आणि कुटाम पालदाने. मानेस्त पीटर पिंटो आणि कुटाम सान पेद्रो वाडो. मानेस्त संजय सिक्वेरा आणि कुटाम सान जुजे वाडो. मानेस्त सेबेस्टियन आणि गॉडविन मिनेजेस पवित्र कळजा वाडो. मानेस्त विक्टर जेरी आणि विल्मा लोबो बिजय. मानेस्तीन मेरी जुलियाना मस्करेनस पुत्तूर. मानेस्त आम्ब्रोस कार्लो आणि कुटाम वेलंकणी वाडो. तुमच्या व्हडा मनाक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. दया करून तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करच्या. प्रत्येक तरान येयली समय वेळार सर्वांक संघटीत करचो तांचो अपुरबायचो वावर आमी पळयलो आसा आनी खंडीत जावन आमकां बिरगजगरांक ते चड मोगाचे आमच्या ही समस्या वेळार तांणी शीघ्र स्पंदन केल्लें आसा आनी आमकां जायतो सहकार दिल्लो आसा आनी आज सगळे बिरगज कुटांब तांकां ऋणी आसा.
ಈ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ ಆರ್ಥಿಕ ತರಾನ एक बलिष्ठ फिरगजगार नाही तरी खालसांत एक ग्रस्त फिरगजगार म्हणून तुम्ही दाखवनो या ल्हानशा उदेंत येद व्हडलें तुम्ही प्रोजेक्ट करीत जाल्यार खरेंच जावन तुमकां सतत जावन तुमकां अभिनंदन पटोवंक जाय. हें तुमच्या खालसाच्या उदारपणाक साक्ष, हें तुमच्या एकवटपणाक साक्ष, हें तुमच्या आमच्या जेजू क्रिस्ताक ताका मान दिवच्या या फिरगजेक तुमकां आसच्या मोगाचो साक्ष जावन आसा आनी त्या देखून हांवें सांगलें अभिनंदन. अभिनंदन तशेंच वाटेन विगार बापांक कित्याक म्हळ्यार आयिल्ल्या फर्स्ट वर्सा भितरच सिक्सर म्हणल्या पर्यंत ताणें मारलें. हांगासर ह्या फिरगजेंत काम करूंक हें इल्लें तुमकां गुत्ता आसा. हांगा इस्कालान जाताना कितलें आमी कश्टांनी हांगासर बांदलें, पूण आयिल्ल्या फर्स्ट वर्सात येदें व्हडलें प्रोजेक्ट ताणें हातीन घेतलें जाल्यार तुमच्या विगार बापांक आमी चेपे उखल जेस पडटा. अभिनंदन. मोगाच्यानो फिरगज जावन आसा जंय बळिश्ट आनी ती आमकां वर्त्या धादोसकाय आमकां हाडूंक शकता. आमी कितले लांब तरी फाल्यां आमकां दिसूंक शकना. आमी कुडींत कितले पर्स जाल्यारय खाळोकाच्या वेळार आमकां उजवाड जाय जैसो पडटा. आमचे कडेन कितलीं खारां आसल्यारय खटल्याक येता आसतना आमी सोलोवन वसा जाय. आमी कितले आमचे थंय जाय पुरतें आसा तरी मोगाच्यानो दैवीक कृपा नासतना आमी जियोंक असाध्य म्हणून येता. आनी दैवीक कृपा मेळची केवल आमी मागणें केल्ल्या वेळार आनी मागणें करूंक जाय सो एक बरो जागो म्हळ्यार जावन आसा आमची फिरगज, आमची इगर्ज. आनी केदाळा इगर्जेंत आमकां एक बरो एक स्वात मेळोन बऱ्या तरेन आमी सांगाता मेळोन मागणें करूंक शकता. खंडीत जावन देवाची कृपा आमकां लाभता. मनशान 3 जाग्यांक वसा जाय काय ताच्या जिवितांत कितें म्हणलें काळाचें तर आस्पत्रे गेल्यार आमकां कळीत जाता आमकां भलायकेचो म्हत्व कितलें म्हूण आमकां कळीत जाता. पूण आमी जाणावास आस्पत्रेंत वचोन गूण जावचें की आमकां देवाच्या कृपे वरवीं गूण जावचें जायतलीं उदाहरणां आमी आज पळोवन आसा. मोगाच्यानो अनेक जागो आमी पळोवंक जाय. जैलाक गेल्ल्या वेळार मनशाक कळटा एक स्वातंत्र्य कितल्या गरजेचें म्हणून. स्वातंत्र्य ना जाल्यार मनीस गुलामा बरी जावन आसा. आज आमी ह्या खंयच्या लौकीक जैला भितर ना तरी विविध रितीच्या बंधनांत आसा, विविध रित्या बंधनांत आसा. आनी हाचे तावन सुटका मेळची जाल्यार आमकां इगर्जेन जावचें मागणें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी तिसरो जागो जावन आसा सिमेस्र. सिमेस्र कितें आमकां उडासा करता म्हळ्यार आज आमी तकली वयर दवरून आहामान आमी सोलोवन आसा. पांयांच्या सकयल आमचें धर्ण आसा. उडासा काडटा तिसरें धर्ण म्हज्या मरणा उपरांत म्हाका फाकें जावन रावता. आनी असल्या ह्या परिस्थितींत आमी सच्चिंत आसतना पवित्र दैविकता आमकां कितलें गरजेचें म्हणून आमकां हर एकल्यांक कळटा. दुसरें संगता सांगूंक अशें येता मोगाच्यानो फिरगज म्हळ्यार केवल बांदप न्हय. फिरगज म्हळ्यार फिरगजेच्या कुटुंबाचो हर एक सांदो सांगाता मेळोन तो एकवट जावन आसा. आनी केदाळ आमी सांगाता मेळटा वर्तें बरेंपण आमच्या समाजांत आमी करूंक शकता. जायते वटी आमचें सांगातपण नासल्या वेळार आमकां अवमान निंदा मेळोवंक आमकां साध्य आसा. हांव जाणा फाटल्या थोड्या दिसां म्हयन्या पयलें फादर बंदिशी म्हूण हांगासर बोर्ड पडल्या वेळार कशें हांगासो लोक आपल्या धर्माच्या मोगान सांगातपणान सांगात आयलो आनी कशें एकवटे जावन वावरलो आनी हाचे वरवीं तुमकां जैती लाभलें. कित्याक तुमकां जो आसलो पवित्र सभेचो मोग तुमचे ते आसलो एकवट तुमकां जीक मेळोवंक साध्य जाली. एकटी एकलो मार्केटेक गेल्लो काय मार्केटेक येता आसतना ताका दाकांच्या गोसाक ताका थंयसर कितले म्हळें काय किल्याक 100 रुपया म्हळें काय. मागीर थोड्यो दाखो विंगड दवर नासल्यो म्हळ्यार पडल्यो दाखो एक कडेन विंगड नासलो ताका किल्याक कितले म्हळें ताका किल्याक 30 रुपया म्हळें काय. जाल्यार त्यो दाखो कितें बऱ्यो नान गे म्हण विचारलें गे. ना त्योय दाखो बऱ्योच तो ह्योय बऱ्योच तो पूण गोसांचेर आसल्या दाकांक मोल सगळ्यांक ताजेर डिमांड. पूण हे विंगड जावन आसात पळय ते बऱ्यो दाखो जाल्यार ताका खाली 30 रुपयांक मात्र म्हणून म्हळ्यार म्हाका दाखो त्योय दाखो बऱ्यो ह्योय दाखो बरो. केदाळा सांगातपणान गोसांत आसात ताका वॅल्यू चड.
आज आम्ही आणतो मायनॉरिटी म्हणतो, आम्ही सांगता आम्ही अल्पसंख्याक म्हणतो. आम्ही खंडे जावन अल्पसंख्याक न्ही. कित्याक ह्या जागतीक हळ्ळेंत सगळी संवसार एक आसा हळ्ळे बरी जावन आसा. आनी ह्या जागतीक मट्टार हांव आणतो अल्पसंख्याक न्ही, आमी मेजॉरिटी जावन आसा, आमी बहुसंख्या जावन आसा. पूण आमचे समस्या कितें म्हळ्यार आमी उरिल्ल्या आमच्या भावांतय आमकां कनेक्शन ना जाल्ल्यान आमी आज आयसोलेटेड जावन आमी एक अल्पसंख्याक म्हळ्ळें बरी आमकां भोगून आसा. दुसरें आमचे थंय चिंता वांटोवंक जाय मोगाच्यानो, हांव आनी तूं ह्या समाजांत बळिश्ट तरान परजळोवंक जाय. मुस्तुदानान हांवें सांगचें आयकता, आमी कालें करूंक सद्या आमी अल्पसंख्याक. जर तर 11 दिसांनी जेजूच्या येदो व्हडलो संवसारार बहुसंख्याक करना आज आमचे क्रिस्तांव समुदाय आसा जाल्यार त्या रक्तमासाच्या नंबर गेमान न्ही. आमी क्रिस्तांव वयतार बोरवसाचें मूळ जावन आसचें, आमी भवार्थाचें मूळ जावन आसचें, आमकां जायतलें सदन करूंक जाता. हांवें आनी तुवें रक्तमासाच्या दोळ्यान पळयनासतना दैवीक दोळ्यान पळयलें जाल्यार म्हजे आनी तुजे समुदाय मागण्याद्वारे बळिश्ट जावंक साध्य आसा. आनी हे मागणें करीत जाल्यार इत्ते ही गरज आमकां भोव गरजेची. आनी खंयसर मागणें सांगत मेळून आमी म्हणटा आमी ध्येयीक तरान आबल तरी आमी संख्येंत आमी उणें आसा जाल्यार मुस्तो साधन करूंक शकता. आनी ह्या खातीरच आमचे समुदाय जावंक पुरो विद्या क्षेत्रांत, जावंक पुरो हॉस्पिटल क्षेत्रांत, आरोग्य क्षेत्रांत आनी विविध क्षेत्रांनी परस जळ्ळ्या जाल्यार आकाशचे आमच्या देशाचे पवित्र आत्म्याचे ते सखत. आनी ह्या खातीर मोगाच्यानो हांवें तुवें कंगाल जायनासतना आमच्या जिवितांत आमी सांगतपण दाखोवया आनी उंचल्या पावंडाक आमी पावया. आखेर पडच्या पयलें आमी उडास दवरूंक जाय, आमचें थंय धैर्य आसूंक जाय. मुस्तुबटें आमकां भोगता अपधैर्य भोगता, विविध कारणां खातीर अपधैर्य भोगून आसा. सांगतपणान आसल्या वेळार आमकां धैर्य भोगता मोगाच्यानो. हेवटें आनी गोवान जोर करून सांगलें गे आळे तें आतां क्रिकेट मॅच घालताय गे ना गे म्हणालो काय, बायल म्हणाले गे घालिना म्हणाले काय, कालें करताय तूं म्हणून, त्याला एकाच पळयता म्हणालो काय, त्याला पळयता म्हणालो काय. बायल म्हळ्यार कितें पळयताय तूं, तुवें खंयचे चॅनल घालताय पळय तेंचो चॅनल पळयता म्हणालो काय. मोगाच्यानो आज तशें जावन आसा, समाजान तशें जावन आसा. केदाळ आमी धैर्यान संघटीत जावन आसा मोगाच्यानो आमी जिणेंत आमच्या समाजांत तकली उखलून जिवंक शकता. केदाळा हांव तूं भियान जियेता, त्या दाळा आमी नंपयस जाता. त्या खातीर आयच्या दिसा ह्या वक्ता हांव आशेता देव बरें करूं तुमच्या मोलादीक उतराक. आतां 50,000 तावन 1,00,000 पर्यंत आयवस दिल्ल्यांक आमी मान करूंक संतोश पावता. हांव मुखार आपयतां आर्थीक समितीचो संदो जावन आशिल्ल्या श्रीमती ग्रेसी क्रास्ता हांणी दानेची नांवां आमचे मुखार दवरूं. आनी हांव विनंती करतां 50,000 तावन 1,00,000 पर्यंत दान दिल्ल्यांची नांवां मानेस्तीन मेरी डिसोजा आनी कुटाम साम बोस्त्यांव वाडो, सांतान्ना वाडो, मानेस्त अनिल आनी जेनेट कुटिना लुट्स वाडो, मानेस्त फेलिक्स आनी नॅन्सी डिसोजा UK साम बोस्त्यांव वाडो, मानेस्त फेलिक्स आनी जिनेट डिसोजा साम बोस्त्यांव वाडो, मानेस्तीन वेरोनिका वास नी पिरेरा UK सांत आंतोन वाडो, मानेस्तीन वीणा पिंटो आनी कुटाम सांत जुजे वाडो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आनी निर्देशक नीरमार्ग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी मंगळूर, ICYM केलराई घटक, ICYM दयगन वैगी मुखार छे. ICYM सर्व सांदे हांगासर आसात, अध्यक्षीन कार्यदर्शी आनी सर्व सांदे. देव बरें करूं. आनी क्रिस्तांव म्हणल्यार दक्षिण आमकां उगडासा घेवचो मानेस्त वो मानेस्त आयवंसोस आपली सुदीर्घ जिणी राजकीयांत
विविध रितीने मुखेलपण दाखयलो व्यक्ती तो आनी आज आमच्या कार्यांत मुखेल सोयरी आसात खंडीत जावन तांकां आमी मान करूंक जाय हांव विनंती करता माणेस्तीन आलीस वास तिने मुखार येवचें आनी तांची मुठवी वळख आमचे समोर कर दिवच्याक विनंती करता. मानेस्त आयवन डिसोजा राजकीय क्षेत्रांत नावर्दीक व्यक्ती वृत्तीन वकील सामाजीक आनी राजकीय क्षेत्रांत बरें नांव आपणायल्लो कर्नाटका करावळीच्या थोड्याच क्रिस्तांव फुडाऱ्या पैकी एकलो मात न्हय आसता युवा मुख्यालय पैकी वयल्या स्नानार आसतलो मानेस्त आयवन डिसोजा आज आमच्या ह्या कार्याक मुखेल सोयरे जावन आसात. प्रस्तुत कर्नाटक राज्य विधान परिषदेचो सांदो मात न्हय मुखेलमंत्रीच्या कंद्या इलाकेचो संसदीय कार्यदर्शी जावन नेमक जाल्यात. जातकात धर्मभेद नासता हर एका गरजेवंतांक आपल्या शासक फंडात तावन कुमोक दिवनूच आसात. साबार संघ संस्थेचे गौरव अध्यक्ष जावन मार्गदर्शन दितेत आसात. प्रचार माध्यमांनी भाग घेवन आपलो अभिप्राय प्रस्तुत करच्यान ते बारीस सामर्थ्यवन युवा मुखेली जावन राजकीयांत यशस्वीच्या दिशेन पावलां करचो मानेस्त आयवन डिसोजा क्रिस्तांवांक अन्याय जाल्ले तवळ मुखार रावन झुजारी. ह्या वर्साच्या बजेटान क्रायस्ताव अभिवृद्धी निगमा रचन करून 200 करोडांचे अनुदान मेळचे बरी करच्यान ताचो मोठो वावर आसा म्हूण सांगूंक संतोश पावता. आमच्या इगर्जेच्या नवीकरणाच्या वावराक सरकारांत अनुदान लाभोवंक प्रयत्न करता म्हूण तांणी बसयलां. आमच्या इगर्जेच्या वाठाराक एक हाय मास लायट दिवन आज ताचें उक्तावण जालां. मानेस्त आयवन डिसोजाक तांच्या वावरांत सर्व बरें मागून अभिनंदन पाठोवन केलरायच्या विगार आनी देवपर्जे थावन मान अर्पून सन्मान करूंक आनी वेदी वयले सोयरे आनी दायकन सांगात दिवच्याक विनंती करता. आनी सांगतच फुलां आमचे विगार बाप हांगासर दितले दायकन विगार बापाणे फुलां तांकां दिवच्याक आनी मनीस जे आरलो भोव एक जड दिवन तांकां मान करीत जाय अशें विनंती करता. देव बरें करो. आनी तो फाटी ना खंयचीय पिरगजीची कामां ल्हान जावन व्हड जावन त्या पिरगजीच्या कामांत ह्या कले समारंभांत भाग घेवचें म्हणलो तीर्मान म्हजो. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या जिवनांत आज ह्या मायकाच्या मुखार रावन उलोवंक शकता जाल्यार हांव म्हजें जीवन राजकीय जीवन प्रारंभ ICY मतां 1979 हांव मुदरंगडी पिरगजीचो एक ल्हानशें पिरगज त्या पिरगजीचो CYMचो उपाध्यक्ष जावन आशिल्लो. ताचे उपरांत म्हजें राजकीय जीवन प्रारंभ जावन हांव मंडल पंचायत ग्रामपंचायत MLA चुनावण कापूंत कॅरशी डेव्हलपमेंट बोर्ड चेअरमॅन विद्यार्थी संघाचो सांदो नायक हे पुरा म्हज्या जिवमानांत खाली हांवें आज अचिवमेंट केला जाल्यार ताका म्हाका कारणूच ICYM. ते देखून ICYM म्हाका 1 लाख रुपये उट्ट करून दिलो म्हणटा म्हाका खुशी जाली. ICYM आसा थिंगा म्हूण जालें. खंयसर युवक जण बोळ आसतात की बोळादीक आसतात की थंयसर पिरगजीची अभिवृद्धी जाता म्हणलो अर्थ. ते देखून MP नोरनाचो उलो जावन आसा आमची समाज बोळवंत समाज जायचे. आमी खंय एक कडेन इल्लेशें ल्हानपण या शेळेपण आसा आमचे कडेन आमचे मोतीर आसा की आमी अल्पसंख्यात म्हूण आमी अल्पसंख्यात संख्येंत वय पूण समाजांत आमच्या समाजाचे शतिवंत लिडर आसतात शतिवंत बिझनसमॅन आसतात शतिवंत ऑफिसर्स आसात शतिवंत आमकां मार्गदर्शक आसात. ते देखून बरे अल्पसंख्यात म्हूण फाटी बसत असलो संवसारांत आमकां आमचो तो काल ना. ते देखून आमी आमची थोडीच चिंतमा कितें आसा ती बदलावण करची गरज आसा. ते देखून आज ह्या पिरगजींत 510 पॅरिश केले घरां आसात म्हूण आयकलें. 510 विदीन दी रेडियस ऑफ 3-4 किलोमिटर्स भितर आसात. सांगचे जाल्यार ह्या समाजांत ह्या पिरगजीच्या वाठाराच्या एरियांत आमच्या समाजाचे मस्तू जण बिझनसमॅन आसात. ह्या मस्तू जण समाजांत हातूंत शिक्षण क्षेत्रांत काम करतले आसात आर्थीक क्षेत्रांत काम करतले आसात वैद्यकीय क्षेत्रांत काम करतले आसात मस्तू जण डॉक्टर्स आसात इंजिनियर्स आसात. ते देखून आमी संघटीत जावन काम केल्यार खंडीत जावन आमचो
गोल कितें आसा एचिवमेंट करूंक आमकां साथ जाता. आनी तुमी इंट्रोडक्शनान सांगलें क्रिश्चन डेव्हलपमेंट बोर्ड केला म्हणून. आमी फाटले 4 वर्सां जावन हांव आनी जेर लोबो आसतना CDC क्रिश्चन डेव्हलपमेंट कावन्सील आशिल्लें. आमी सांगताले हांव क्रिश्चन डेव्हलपमेंट कावन्सील टू बी कन्वर्टेड इंटू क्रिश्चन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन करा, बोर्ड करीचे. खंयचोय सरकार आयल्यार आमच्या समाजाचो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आनी डायरेक्टर, थंयसर 10 जाण डायरेक्टर कितें करूंक आसत ते आमच्या समाजाचे आसा जे म्हणलो चिंतप आमच्या लागी आसलें. मात्र न्ही सरकार आमकां कितलें अनुदान दिता तें अनुदान आमच्या समाजाच्या कामांक जावं पुरो चर्च रिनोवेशन, समुदाय भवन, ह्या आमचे स्मशानाच्या अभिवृद्धी, ह्या शिक्षण क्षेत्रांत आमच्यांक स्कॉलरशीप मेळच्या खातीर, ओव्हरसीज स्टडीजा खातीर, ह्या दुसऱ्या सरकाराचे स्किमाक ते उपयोग करूंक आमकां साथ जाता म्हणलें चिंतप आमकां आसलें. ह्या पोटीच्या बजेटार 1920च्या बजेटार कर्नाटक राज्य सरकारान आमच्या क्रिश्चन डेव्हलपमेंट कावन्सील केलें आसलें. ते कारण क्रिश्चन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हूण अभिवृद्धी निगम आमकां दिला. मात्र न्ही 200 crores पयशेय ताका दिल्यात. ते आमी 8 months आमच्या समाजाच्या उदरगती खातीर खर्च करूंक आसात. म्हाका मुसळ हांगा ह्या पिरगेज जावन आयिल्ले आसात. आमकां ओवरसीज स्टडीज वचून गल्फांत वचून आमी फॉरेन कंट्रीसान वचून आमकां शिकोवंक जाय. ते देखून आमकां सरकार अनुदान स्कॉलरशीप दिया म्हूण आमी वी आर गिवींग 20 lakhs. कोण फॉरेन वचून स्टडी करतात, ह्या 2 yearsचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोण करता तांकां आमी 20 lakhs रुपीज दिता. आनी आमच्या पिरगेजींत हांव चिंता कर्नाटक राज्यांत आमी हे स्कीम आदी जावन आशिल्लें, पूण आमी ते चड प्रचार केल्ल्यान आज आमच्या समुदायाचे 40-50 जाण फुडें येतले जाल्यार आतां 200-300 जाण एप्लिकेशन घालून हाचें प्रयोजन काडून घेतात. मात्र न्ही विविध स्किमाचे आमी तुमकां पळोवंक पुरो ह्या पिरगेजीक मात्र रिनोवेशनाक पयशे मेळोनात. दुसरे पुरो पिरगेजीक कोणें अर्जी केल्या तांकां अप टू 50 lakhs आमी दिल्यात. समुदाय भवन म्हणटात सिटी भितर 1 crore आनी स्मशानाच्या अभिवृद्धीक 25 लाख आनी कंपाऊंड वॉल घालतात 10 lakhs. कोणी पण अर्जी केल्या की तांकां पुरा की तुमी सारकें म्हळ्यार गेले ते वर्सा आमी त्या CDC जावन सँक्शन केल्ले पयशे हांव न्हू सगळे वर्साचे बजेटाचे पयशे तांकां दिवच्या खातीर आमी दवरल्यात. ते देखून हांव विनंती करतां, आमची जबाबदारी आसा कशी आमकां इगर्ज आमची बरी सोबीत जायचे आनी थंयसर आमकां प्रार्थना करूंक आमकां थंय कॉन्सन्ट्रेशन मेळाचें. इगर्ज कशी सोबीत आमकां गरज आसा की तशेंच आमची समाजी बंदची गरज आसा. हांव MP नोरान सांगलें की एक उदाहरण म्हजेंय दिवंक शकता. उदाहरण इतलेंच, आमच्या वेलेन्सीन एकलो शेट्टी शॉप म्हूण आसा. शेट्टी शॉप म्हूण ताणें इकचें थंयसर केळी बोंडे मात. पूण त्या एरियांत इलेक्शनाक रावचें जाल्यार कोणूय फस्ट सुद्दां त्या दिसाचें हेंच्या वोट गुंतवल्या म्हूण अंद हीर परबले ते उंतवली म्हणटा तो आनी कोणाक सांगता पळय ताचे कडेन किसरची तितली कॅपॅसिटी ताका आयल्या. ताचे शॉप आसचें खाली एक पिट्टी शॉप, एक गुडाचें आंगड, पूण ताचो प्रभाव कितलो आसा की म्हळ्यार थंय 2-3-4 किलोमिटरांत ताचे आंगडी कोण येता तो करेक्ट उलोवन ताका कशें जाय तशें ताणें मोल्ड करून दवरला. आनी तो विरोध आसा जाल्यार त्या कॅन्डिडेटा विन जावंक साथ जायना. ते देखून समाजांत आमचो प्रभाव आमचे कडेन उणो. हांवें बुस्तूपट सांगचें आसता. एक कोणेंय एकल्यान फ्रूट शॉप घालीचें जाल्यार आमी म्हणटा हां थंय 4 शॉप आहा ताच्या आंगडी गेल नाका म्हण, थंय तुका नाका शॉप म्हण. तशेंच तूं अल्पसंख्याकाचे मुस्लिमाचे समुदायाचे कोणी 4-5 आंगडी थंय आसा जाल्यार तूं हांगा ह्या धनवंती शॉप मुले पाडवल्या म्हळ्यार तो म्हणटा आनी फाटले म्हणटा तो. आमचो क्रिस्तांवचो जाल्यार म्हणटा ना हांगा लग्गी म्हजें शॉप आहा तूं हांगा घाल नाका, तूं 1 किलोमिटर पयस घाल म्हण. तो मुस्लिमाचो म्हणटा ना ना तूं हांगाच घाल म्हज्या लागींत घाल म्हणटा. आनी अल्टिमेटली कोणी थंय फ्रुट्स काडूंक गेल्यार म्हाका न्ही जाल्यार ताका न्ही जाल्यार ताका ओट्टू कोणा जाल्यार तांचे भितरच वेपार, बायलांक वेपार वचूंक तो सोडना. आमचो पयस वचून गेल्लें हांगाय वेपार ना ते येना 4 दिसांनी आंगड बंद कर मागीर इल्लो सोरो पिवन काय रे घरा वचून बायलेक 4 मार तोय मेलो बायली मेली आनी बिजनस ही क्लोज. ह्या रितीचें आमचें मनोभाव आसा. आमी थोडे फावटी रिस्क हाडूंक जाय आनी समाजीन एक हात दिवंक जाय. आमी एकामेका ओट्टू करूंक आमी रेडी ना. आमी इल्लें पयस ते ताचे कडेन जायना सायबा आमकां इल्लो मोसोर चड दुसरें पुरो आमी जमा
आमकां इल्लें तें ब्रिटिशांनी वयतना आमकां सोडून गेले ते इल्लें आमी पयस केल्यार आमचे समाज जे मुख्य वाहिनी घेवंक साथ जाता. आमच्या कडेन वस्तू क्षेत्रांत आमच्या कडेन अभिवृद्धी आसा. एज्युकेशनांत तुमी खंय गेल्यार राष्ट्रपती समोर सांगता तांचें एज्युकेशन इज द बेस्ट एज्युकेशन इन द एंटायर नेशन. वैद्यकीय क्षेत्रांत आमचें बेस्ट. आनी खंयचेय क्षेत्र काडे खंयच्याय क्षेत्रांत काम करूं दी खंयच्या क्षेत्रांत आमी आसात त्या क्षेत्रांत आमचे परिपूर्ण सेवा आसा. पूण आमची अभिवृद्धी काली जाल्यार विसरल्यार कांय जावना. बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्स्टिट्यूशन्स आमचे कडेन कितले IAS IPS KS ऑफिसर आसा म्हळ्यार ना. 8% असचे कुरुब समाजाचे पोर 152 IAS KS ऑफिसर जाल्यात. 152 8%. वी आर अबाउट 4% इन दी स्टेट. दलित क्रिस्तांव दर आमच्या कडेन कितले आहात की म्हळ्यार 1 2 3 मॅक्झिमम. बेस्ट इन्स्टिट्यूशन्स कोणाचे आमचे. शिकचे आमच्या इन्स्टिट्यूशनान रँक IAS IPS KS पुरा अदर सायड. ते देखून इल्ले मायंडसेट आमच्या यंगस्टर्सांनी चेंज करचे. आमकांय समाजांत जागो आसा म्हूण दाखोवन काडचे. आमकांय IAS ऑफिसर तहसीलदार जावंक जाता, असिस्टंट कमिशनर जावंक जाता, सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस जावंक जाता, कमिशनर ऑफ पुलीस जावंक जाता, DC जावंक जाता. कनिश्ठ पक्ष आमच्या कडेन 82 90 95% मार्क असले भुरगीं आसात तांकां विलेज अकाउंटंट जावंक जाता. पर्संटेजा वयर अपॉयंटमेंट दिता. नातल्यार PDO एका PDO कसो अधिकार कितलो म्हणून आमकां सादारण एका ऑफिसाक गेल्यार कळटा. एका सब इन्स्पेक्टर कितलो पावर आसा म्हणून एका पुलीस स्टेशनाक गेल्यार कळटा. समाज बांदूंक आमी सर्वांनी ओट्टू जावन काम करता. नवीकरण गरजेच्या पूर्वाचे विन्यास तयार केल्ले इंजिनियर मानेस्त विनोद. आज ह्या इगर्ज 20 दिवाणे सोंपता तर भितर इलेक्ट्रिकल वर्क वापर बायण केल्ले आसात. मानेस्त विनोद ताणें दयेकर मुखार येवच्याक आनी हो मान स्विकार करच्याक विनंती करता. विनोद हांगासर आसात. दयेकर मान स्विकार करीत जायी अशें विनंती करता. 2 ताळयो तांकां आमी दिवया. मानेस्त लॉरेन्स पिंटो. सर्वांकी आकर्षित दिसची आल्तार नजुकायेन ताचें पेंटींग केल्लें आसा. मानेस्त लॉरेन्स पिंटो हांगासर आसा. तांकांय 2 ताळयो आमी दिवच्यो. मानेस्त दया विक्टर लोबो. क्रिएटिव्ह ओवराक आनी एक नांव आकार म्हणल्या संस्थेच्या नांवान मानेस्त दया विक्टर लोबो मेजाचें आल्तरेच्या मेजाचें ताका रूप दिल्लें आसा. दया विक्टर लोबो आसा तर दयेकन मुखार येवचें. मानेस्त सुरेश डिसोजा. गव्हाण काटेबळसो मंगळूर नगरपालिकेचो कॉन्ट्रॅक्टर इलेक्ट्रिकल लायन हांगासर ताणें धर्मार्थ शिफ्ट करून दिल्या. ताका आसा तर मुखार येवचें. सुरेश. मानेस्त फ्रांसीस कुटिन्नो. मानेस्त सुरेश हांगासर आसा. ताका मान स्विकार करच्याक विनंती करता. मानेस्त फ्रांसीस कुटिन्नो इगर्जे भोंवतणी इंटरलॉक घालून हाची सवाय सडयल्ली आसा. ताणें ताका मुखार येत जायी आनी हो मान स्विकार करीत जायी अशें विनंती करता. मानेस्त विन्सेंट कुटिन्नो. जेवणाच्या कार्याक वडादार दिल्ला. मानेस्त विन्सेंट कुटिन्नो आयडियल चिकनाचो मालक तांकांय हांव मुखार आपयता. ताका मान स्विकार करीत जाय म्हणून विनंती करता. मानेस्त विन्सेंट कुटिन्नो हांगासर आसात. तांकांय आमी मोगान 2 ताळयो दिवच्यो. मोगान हो मान ताणें स्विकार करीत जायी अशें विनंती करता. मानेस्त विन्सेंट कुटिन्नो. मानेस्त अँटनी मोंतेरो. इगर्जेच्या जंगला बगलाचें आनी गरजेचें फॅब्रिकेशन वर्क केल्लें आसा. मानेस्त अँटनी मोंतेरो तागेर मुखार येवचें आनी हो मान स्विकार करचो. मानेस्त अँटनी मोंतेरो. मानेस्त ऑल्विन डिसोजा. इगर्जेचें गरजेचें 20 दिवे सगळी मांडावळ आल्तरेचे स्ट्रीप लायट ताणें दान दिल्ले आसात. पर्ल इलेक्ट्रॉनिक्स असो मालक ताणें दयेकर मुखार येत जायी अशें विनंती करता. मानेस्त लॉरेन्स डिसोजा. हांगासर आसात पर्ल इलेक्ट्रॉनिक्स ताचे मालक लॉरेन्स आमचोच. हांगासर रोजबिन साउंड्स म्हणल्या नांवान सगळे ह्या कार्याक आवाज पदकसून दिलो आसा. मुळान कावडूर फिरगजेन वस्ती करून आसच्या देवादीन वलेरियन आनी मानेस्तीन स्टेला रॉड्रिगसाच्या कुटुंबान निमानो जावन जल्मलो मानेस रिचर्ड 2004 डिसेंबरांत आमच्या फिरगजेच्या सान जोकीम वाड्यान आपली पतीन मानेस सुनीता दोगचेर केरिक्सन आनी रॉयसा संगी वस्ती करून आरंभ केल्लो. मानेस रिचर्ड आपल्या उशरगये
बुदवंतकाये आणि समर्पित परिश्रमान नावाडी कॉन्ट्रॅक्टर जावन बांदप क्षेत्रांत हेळिल्लो प्रस्तुत मिसेस वेलंकनी कन्स्ट्रक्शन संस्थेचो मालक जावन ताणें प्रगतीक समकल्ली वाट काडिल्लीं पावलां आतांच्या युवजनाक मात्र न्हय आम्हा सर्वांक बरो आनी खरो संदेश दिता. गळुलो दुबळो जावन उरना आनी बऱ्या मनान दान दिल्लो जिवितान सलवाना. हो ध्येय आपल्या जिवितान बरेपणी पाळून जिविताच्या उंचल्या पावंडाक पावलो मानेस रिचर्ड भोव सादो सरळ सदां हास्कुरो कुशलय आनी माया मोगाचे शेगूण पाळीत आयला. हाचे कुटुंब फिरगजेंतल्या सर कार्य चटवटिकेनी बरो वावर दिवनूच आसा म्हणलें सांगूंक भोव अभिमान भोगता. बांदप क्षेत्रांत ताणें वेळार आनी थारायिल्ल्या अवधी पयलींच संपूर्ण केल्ली प्रमुख योजना ह्या परी आसात. संपिगे कुळूर फजीर फिरगज बांदपा सोवे बचपेंतल्या सांज जुवां पावल दुसऱ्याच्या मानाक बांदिल्लें कोपेल बचपे किन्निगोळी वामंजूर तशें गोळी बापाची माय फिरगज किरें हाचें नवीकरण वामंजूर आनी मडंत फिरगज हॉलांक सान लुईस कॉलेज आनी मिलार कॉलेजीची बांदपां मारोळीचे आश्रम तितले मात्र न्हय आज दोनपरां वायट जाव संस्थेचें बांदप उक्तें जालां. ही सर योजना वेळार बऱ्या नजूकेन सुंदर रितीन सुबीत करून संपूर्ण केल्यान. मानेस रिचर्ड तुजीच फिरगज म्हणल्या अभिमानान आनी मोगान फकत 3 म्हयन्यांनी सगळे नवीकरणाचें काम संपोवन तुजे थंय दवरली पात्योनी सडाशी केली. जेजुईत याजकांनी दिल्लें नांव रिचर्ड इज रिलायबल तुवें उरोवन घेतलें. तुजे थंय अभिमान पावता. आज आमच्या फिरगजेची आल्तार नवीकरण सोवे फिरगज बांदप सुबीत करून सुरंगारोवन आयसो संभ्रमा समर्पिल्ल्या मानेस रिचर्डाक केलरायची देवप्रजा आपल्या विगारा सोवे शाबासकी होगळीक अभिनंदन आनी रास उल्हास पाठयता आनी मुखल्या वावरांत जैत मागता आसतना सा अण्णा मायेची मजत ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर मागता. कार्यदर्शी आणि वेदी राहिली सर उसरी हांगासर सांगत येतात गट्ट ताळयो दिवन श्रव्या आणि हो माणेस आमचे समाजक कीर्त हाडून दी अशें मागया. सरकाराक असलेच शासक विंसून येत जाई आणि आमच्या क्रिस्तांव समाजाचे असले फुडारी मुखार येत जाई म्हणे सुजार लोबो हांकां बरें मागता आनी खंडीत जावन अभिमान पावता. आमचे पुर्वजांनी हांगा तुमी नवीकरण केलें म्हणटना म्हजी चिंतना गेली पुर्वजाच्या काळागत. कितलो कश्टी लोक तो आनी कितलो एक धार्मीक लोक तो. आमची माल फिरगज पेजार आमचे मालगडे सांगताले पेजारची इगर्ज जाल्या उपरांत जाल्ली आमची फेरारची इगर्ज मदें इगर्ज्यो नतुल्ल्यो ताच्या उपरांत बचप्यां कवडूर आनी मागीर जाल्यो. पूण खंय खंय लोक पेजाराक मिसाक येचें केदाळाक येपडयेचें मिसा वचोन तें धार्मीकपण आपणावन उरयल्लें आसा. परचे पोर हांव बैंदोरू कुशीन गेल्लो ते बारी भितरल्या गांवाक बारी हळ्ळे गेले थंयसर आमचे मळयाळी क्रिस्तांव आसा. तशें तांचे कडेन बसून उलयतना तांचे कडेन हांव मलगाड्या कडेन विचारलें तुमी इतल्या तेंपाच्या भितर येवन बसल्यात न्ही तेन्ना तुमकां इगर्ज्यो आहल्यो की कशें आहलें तुमचें म्हणून. ते म्हणाले आमकां मिसाक म्हयन्याक एक पुटी वचोंक जायनातलें. आमचे खालें आल्यार आमी हांगास धर्म हें करताले. एक मिसा वसात जाल्यार तांकां 40 किलोमिटर पयस वसाच्याक. आमी चिंतया त्या वेळार आमच्या पुर्वजांनी कसो एक धर्म आमचो पाळून आयल्यात. आज MP नोरणान भोव सोबीत सांगलें फिरगज बांदची नवीकरण करची
ते सर आमचे एक मागण्याचे चालते आमचो बावार्थ उरोवच्या खातीर बावार्थ वाडोवच्या खातीर ते एक मंदिर आमी बांदता तें मंदिर बांदल्या तक्षण सकट मुख जालें ना पूण त्या मंदिराच्या मुखांतर आमचो भावार्थ वाडत जाल्यार मात्र त्या मंदिराक एक अर्थ येता तशें जाल्ल्यान तो आमचो पुर्वजांनी कसो भावार्थ बांदून हाडलो गी आज भोव सुलाभ आमकां त्याने कारांत त्याने रोडात पुरात जाल्यारय सुमार कडेन आमी ही गरजेचे जावन पयस आसा म्हळ्यार हांगा न्ही हांवें सांगचें आमच्या आतांची भुरगीं आतांची परिस्थिती पळोवंक गेल्यार आमी शिकता आमची भुरगीं भायर येता भुरगीं भायर गेल्या उपरांत आमी आमचो तांचे वयर कांय हातोट आसना कंट्रोल आसना ती भुरगीं मागीर आमची मिसाक येतात की ही गरजेक येतात की आमकां तें गुर्त आसना म्हळ्यार आमचे कलेय एक धार्मीक कार्य तें एक मॅकॅनिकल जावन आमच्या भुरग्यांक ह्या खंयचें जावंक नसो म्हाका उडास आसा आमी ल्हान भुरगीं आसतना एक काजार जावचें जाल्यार काजाराच्या आदले दिसा आमी रोसाक येचें जाल्यार मटवाक तुमकां सुमार जाणां उडास आसूं पुरो सांजेर रोसाच्या पयलें हर एका मटवान तेर्स आसतालो मागणें आसतालें तें तेर्स मागणें जाल्या उपरांतूच रोसाचें कार्य मुखार सरतालें आज आमी खंयच्या रोसांत तेर्स पळयता या मागणें पळयता खंय पळयना आमी कलेय एक बरें कार्य करचें जाल्यार आमचे आदले मागण्याच्या शिवाय तें आराम करनातले आमच्या घरांनी हर एका घरात तेर्स नासतना सांज जायनातली राती जेवण जायनातलें बस शामिनतात आमी सवाल करचे पडटा दडेपटी आमच्या घरांनी तेर्स आसा गी आमची भुरगीं आमकां सांजेर जेवणा सालाक सांगाता मेळटात गी मेजार दिसा एक पुटी म्हणी आमी सांगाता बसून जेवता गी उलयता गी ह्या टीव्हीच्या मुखारच आमची वाटली कांगोन तोंडान मॅकॅनिकल कथा गी कशें आमी घरांत जियेता तशी आमची वाडता आनी तशी आमचे समाज बांदून हाडटा अशें आमी आज आमचे समाज सुदारण करच्या विशयान जावं या समाज बांदच्या विशयान जावं चिंता ना खाली मंदिर न्ही मंदिरांत आमी समाजीक सयत वसाचें पडटा आमचे समोर तो एक आमची फिरगज म्हळ्यार या इगर्ज म्हळ्यार दोन कारणांक एक आमचो भावार्थ सांबाळच्या खातीर आमच्या मागण्या खातीर दुसरें त्या एका इगर्जेच्या मुखांतर आमचे सर सेवा कार्य चलतात खंय पळय एक इगर्ज आसा थंय एक इस्कॉल आसता थंय अभिवृद्धी जाता थंय सर तरेची कामां जातात एक इगर्ज वयर आयली म्हळ्यार थंयसर अभिवृद्धी जाता म्हणून अर्थ म्हळ्यार आमी समाज सेवेंत आसचे व्यक्ती आमी ते समाज सेवा करचे आमी शिकता त्या देखून तुमी कितें तर केलां तर आज तुमकां हांव अभिनंदन पयल्यान पटयता ही सगळी सुंदर तुमी इगर्ज बांदतना तुमी आज विस्तारान करूं पावल्यात आनी ती तुमकां खंडीत जावन तुमची कुटुंब तुमचे समाज तुमचे कुटुंबां बांदून हाडूंक तुमकां सकात दितले म्हणून हांव खंडीत धैर्यान पातयेतां दुसऱ्यान हांवें सांगचें म्हळ्यार आमच्या समाजाच्या विशयान आईवानांनी सांगलें तें आज आमकां बरें शिकप मेळटा सर मेळटा पूण आमी खंय गे नपयस जाता एक हंतार आयल्या उपरांत आमची भुरगीं नपयस जातात या वय आमी बरें भायर येता फॉरेना येता गोळता पयशे आमचे कडेन आसतात पूण समाजांत आमी खंय गी दिसना जर तर आमी समाजांत दिसनासतना आमी अस्कत जाल्या त्या दाळा आमचे सर आमकांय आमचेर दाड पडटा समस्या येतात आमी खंय गी गट आसा म्हणून आमी दाखयचें पडटा हें गट आसा म्हणून दाखयचें जाल्यार 2-3 वाटांनी आमी सुदारण जाय चिंता पाठाय जाय पडटा पयल्यान पयलें आमी राजकीय क्षेत्रांत आसा जाय राजकीय क्षेत्रांत म्हणून सांगल्यार पुराणी MP जायचे MLA जायचे मिनिस्टर जायचे म्हणजे जायना हर एका ल्हानशा सोसायटींत हांव धरलें
पंचायतांतून धरलें संघ संस्थांनी धरलें आमचे मेतेर पण थंय आसा जाय आमी पब्लीक जिणेंत आमी दिसून ये जाय आमी ताका एकामेका फाटींबो दी जाय मुखार वचूंक आमकां तांकां आमी प्रयत्न करीत जाय दुसरें आमच्या भुरग्यांनी सरकारी क्षेत्रांत आसा जाय आयवानान बरें सांगलें हांव चड तें विवर सांगूं वचना पूण सरकारी क्षेत्रां भुरग्यांनी वचाचें जाल्यार ताका मुख्य तांकां पाठिंबो मेळचे कुटुंबांतान आवय बापायनी सांगातांनी तूं वच मुखार म्हणून तांकां जर तर इल्ली उमेद दिल्यार ते आसक्त घेतात सडावत आमची भुरगीं बरें शिकप घेतात पूण कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामिनेशनाक घेताना ती चिंतात कितें म्हळ्यार तें बरोबर आमच्यान जायना थंय पुरा लोन्सूच आसा म्हणून हांव तुमकां एक सांगता हांवूय एका टायमार कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामिनेशना बसुल्लो भुरगो त्या वेळार म्हजे पुरा सांगाती फॉरेन गेल्ले पुरा कॉलेजींत आहले पुरा म्हजे सांगाती फॉरेनांत आहले हांव एकलो मात्र फाटीं उरलो कित्याक म्हळ्यार ह्या गांवांतच काले मनी करी जाय म्हणून हांव कॉम्पिटिशन सक्सेसाक कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामिनेशना बसच्या वेळार म्हाका एकठांय सांगलें हें जायना थंयसर पुरा लोन्सूच आसा म्हणून हांव एक दीस तें बेजवार जावन चिंतून हें जावचें ना म्हणून एक म्हणजे इश्टाक मळयाळी तो एकलो सेकंड डिव्हिजन क्लर्क जावन एका ऑफिसांत काम करीत आसलो तो पूण ताणें 2 MA पदवी केल्ल्यो त्याच वेळार ताचे कडेन मेनन म्हणलो उडो आसा आजी की म्हाका तो सरला आतां ताचे कडेन हांव उलयलो आळे साहेब हें जायना अशें सांगे पुरो सायांत पूण ताणें एक उतार म्हाका त्या दिसा सांगलें आजी की म्हज्या काळजां उडो आसा तो म्हणलो मिस्टर लोबो तुका जाय गरज पडचो एक हुद्दो थंय 100 हुद्दे आसूं पुरो 9 हुद्दे लोन्सा वचून दित पूण तुका जाय आसलो एक हुद्दो तो एक लोन्स नासतना तुका मेळत जाय जाल्यार तूं यशस्वी जायना हिंगी म्हणलो तो तें भोव चिंतपाचें उतार ताणें सांगिल्लें आनी तें उतार काणून हांव परिक्षे बसलो म्हाका इन्फ्लुएन्स नातिल्लें तुमच्या वरवीं बस्ट हळ्ळे थावन हांव आयिल्लो इन्फ्लुएन्स नातिल्लें तांकां लोन्स दिवंक पयशे नातिल्ले पूण हांव यशस्वी जालो म्हळ्यार प्रयत्न केल्यार आमी खंयी जाल्यार यशस्वी जावंक जाता पुरा हुद्दे लोन्सार वचून हांव सांगना लोन्स ना सकट बरें आसा म्हणून आसूं पुरो पूण 100 वचनात हे 50% गेल्यार उरिल्ल्या पर्संटेज आमची भुरग्यांक बरें करून शिकल्या कित्याक मुखार येवंक जायना जाता तशें जाल्ल्यान तुमच्या भुरग्यांक आळे पोर एकलो भुरगो एकलो लेक्चरर जावन आसलो 2 वर्सां तो कुलशेखरचो भुरगो म्हज्या फाटीं पडलो 2 वर्सां इतलो देदेस्पर जालो ताका रिक्रुटमेंट जायते नासलें रिक्रुटमेंट जाल्लें ताका मागीर पोस्टींग दिवंक नासलें प्रॉब्लेम आहलें तो 2 वर्सां हांवें ताका पोर ताचें फायनलायज जालें पोर आयिल्लो काल म्हजे कडेन हट्ट त्या भुरग्याचें हांवें चिंतलें एक गव्हर्मेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेजींत एक लेक्चरर म्हळ्यार UGC स्केल आतां म्हळ्यार तितलें हट्ट त्या भुरग्याक आसलें 2 वर्सां तो हट्ट करून बसलो प्रयत्न केले आमच्या भुरग्यांक प्रयत्न करचे सकत ना आमच्यांनी भुरग्यांक काले म्हळ्यार ही सुला भायर जायची दया करून ते आमच्या भुरग्यांक हे एक हट्ट येवचे बरी आमी हे छल येवचे बरी खंयी तांचें एक सेल्फ एक खंयी एक तांकां हें पडटा म्हणल्यार बरी जायचें तांचें काले म्हणटात इगो खंयी एक मार पडाचे ते दाळ मात इन्सल्ट ते दाळ मात ते मुखार येवंक शकतात भुरग्यांक आमी सरकारी क्षेत्राक हाडीचेच आज प्रजाप्रभुत्वांत आमचे खंयचीय समुदाय वंशाचे जाल्यार उराचे जाल्यार सरकारी क्षेत्रांत आमचे मनीस आसा जंय राजकीय क्षेत्रांत आमचे मनीस आसा जंय हे दोनी बारी प्रमुख हांव सांगता बेसाहेबाच्या मुखारच गेल्या त्या म्हज्या चुनावांत कोडयाळच्या शहरांत क्रिस्तांवांनी वोट केल्लो कितलो गोताय 60% मात 60% मात क्रिस्तांवांनी वोट केला आनी थोड्या इगर्जांत थोड्या हातू क्रिस्तांवांचो वोट 50% आसा एका हातू 45% आसा तर कोणे आमी कशें जिखूंक जाता आमच्यांकच आमचें पण ना जाल्यार आमी कशें जाता जिखोवंक
आनी कोणाचेर आमी नोंदवं जाता गे आमकां बेजार जाता दडेपटी कित्याक म्हळ्यार आमच्यांक आमचें पडना आमकां इलेक्शन करच्या टायमार मतदान करच्या वेळार आमी खंयी खंयच्यागी आमच्या दुसऱ्या कामार आसता तशें जाल्यार आमचे समुदाय बांदून हाडचे जाल्यार ही गरजेतावन मागण्याच्या मुखांतावन मागण्यातावन आमचे समाजांत आमची सेवा आनी समाजान सेवा करीत जाल्यार हे सर आमचे क्षेत्र आमकां भोव प्रमुख आनी कडेक हांवें सांगचें आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक ते आयवानांनी सांगलें इगर्जेच्या लागीं हाडी जाय आमची मुखली समाज ती इगर्जेन तांकां आमी मस्त मेतर कणकान जाय आमी खंय तांकां अवकाश दिवंक जाता तांकां अवकाश दी जाय एक पटीन ती इगर्जे कुशीन थोंड करती जाल्यार मागीर तो धर्म ते सांबाळनासतात सुमारशे पटी आमची भुरगीं दुसऱ्या धर्मा कडेन काजार जातात डायवर्स जातात सुमारशे प्रॉब्लेम आमी पळयत आसा दुसऱ्या समाजान दुसऱ्या धर्मा कडेन काजार जाले थोड्या वर्सांनी तांचे मदें समस्या उब जातात भुरगीं आमची कित्याक डायवर्स जातात खंयी आमकां तांकां दिवचें मौल्यपण द वॅल्यूज आमी दिवच्यान आमी चुकता म्हूण चिंता हें पुरो आमी चिंतीत जाय पडटा आमच्या समाजांत चड शिकप येताना चड आमचें तें आर्थीक बरेंपण जाताना आमकां खंयी समाजी आमची वीक जावंक सोडून वचो अस्कत जावंक सोडून वचो त्या विशीं आमी चिंता करचें म्हूण हांव तुमच्या कडेन मागतां म्हाका आनी एका कार्यक्रमाक हांवें आयवना वचचें आहलें पूण तुमच्या कडेन ही उतरां उलय जाय तुमचेर बरो मोग दवरून तुमचेर एक अभिमान दवरून इतलें व्हडलें काम तुमी केलां कित्याक सरकारांत हांव न्हू हाका अनुदानाक अर्ज करूं ना म्हूण म्हाका कळना कित्याक म्हळ्यार एक गेल्या त्या फावटी हांव शासक जावन आसतना हांव क्रिस्त समुदायाच्या समितीक हांव उपसमितीक अध्यक्ष जावन आहलो आनी उपाध्यक्ष जावन आहलो हांवें सक्कड अर्ज कितले 7 जाता तांकां सक्कड आनी तेय साऊथ कॅनरा उडपी ह्या रिजनांत आपूण आमी सक्कड मंजूर केल्यात पूण केल्याराचे फिरगेचे येतात कित्याक अर्जी करूं ना त्या वेळा म्हाका समजना सक्कडाके दिल्यात आमी भविश्य आनी आतां बोर्ड जायचे बोर्ड जाल्या उपरांत आनी कसलें कानून येता नियम येता सांगूंक जायना आनी तुमचें रिपेरी जावन मुक्त जालां आनी कशें तुमकां अनुदान दिवचें मुखार समजना म्हाका तशें जाल्यार तुमी मेळ्ळो अवकाशी भविश्य गोल्ड सुनांगी म्हणून म्हाका खंय म्हज्या मतीक येतात आसा तो तुमी 2 वर्सां आदीं तुमी अर्जी केल्ली जाल्यार आमी अधिकार आसच्या टायमार जाल्लें जाल्यार तुमकां जावन चलतें तुमच्या साथांत हांव तांकां मान करूंक अपेक्षित मनीस डेन्झिल पेरेरा हांव विनंती करता ताका मुखार येवच्याक आनी हो मान तांणी स्विकार करीत जाय अशें विनंती करता मनीस डेन्झिल पेरेरा आमचो कॉयर मेस्त्री आमचे स्पिर्गजीचो बोवा पुर्वेचो हुशार तरणाटो आसकंडीत जावन ताका आमी मान करता आमचे पिरगजे कीर्त ताणें हाडल्या KPSC एग्जामांत ताणें रँकींग घेतिल्लें आसा आनी आज व्हरती खोशयेची गजाल मानदिक बाप जोसेफ मस्करनस विगार केलराय फिरगस पुत्तुरांत जल्मोन देव भिरांतयेन वाडून 1991 इस्वेच्या मेच्या 6 तारखेर याजकपणाची दिक्षा स्वीकारली बचपे कल्याणपूर मिलाग्रीस आनी उडपींत सहायक विगार जावन उर्बेन याजकी जिविताची थोडी वर्सां सोंपयतच अनुभव आनी कामान शाती दाखयल्ल्या तांकां इंदू भेट्टो काटी पडला आनी उजिरेंत फिरगज विगार जावन आपली मोलादीक सेवा दिवचो अवकाश फावो जालो 2018 इस्वेच्या जून 7 तारखेर आमच्या फिरगजेक उजरेतावन वर्ग जावन आयिल्ले ते हुद्दो स्विकारसीतच केलराय फिरगजेच्या उदरगती तेवशीन मेटां काडच्याक फिरगजेच्या कुटुंबांक भेटोवन लोकांची अर्थीक परिगत आनी सहकार मनोभाव पारखून मोकल्या कार्या विशीं चिंतना आटयली 6 वर्सांत हांव बाकी उरिल्ले इगर्जेच्या पाक्याचें दुरस्तीचें काम तशेंच आल्तारीचें नवीकरण येवजण हातीन घेतलें
गूण चिंता पाठवून जीव लावन तरी काम व्हड म्हणल्या सांगणे प्रमाणे आपली शेती आपलो अनुभव आनी दृढ निर्धारान आर्थीक समिती गवळीक परिशदेच्या सांद्यांक तशेंच फिरगज लोकांक सांगता घेवन हें काम संपवन केलरायच्या ह्या कडपी पत्रांच्या इगर्जेक नवी सोबाय दिली. हें आज आमी पळयता आनी अनुभव करता. थोड्या सावदेंत लोकांची मनां जिखून फिरगजेच्या अभिवृद्धी दिशेन पावलां काडून केलरायच्या देवपर्जेक बरें मार्गदर्शन दिवच्या लोकमोगाळ विगार बाब मानादीक जोसेफ मस्करनस हांकां आमी आभारी जावन आसा. तुमच्या हर एक कामांत संपूर्ण सहकार बसावन बरें आशेवन अभिमानान तुमकां सन्मान करूंक आशेता. देव बरें करूं. विगार बापान जायगेन मुखली बसका स्विकार करच्याक विनंती करता. सर्व गुरुकार विनंती करता गवळीक बाप तांणी माण तांकां पाठोवच्याक शॉल पांगोवन गुरुकार दाय करना हांगासर वेदी लागीं बेगी बेगी येवच्याक मुखार येवच्याक आनी सांगात दिवच्याक विनंती करता. हो मान आमच्या सगळ्या पिरगजीचो फिरगज कुटुंबाचो आमच्या विगार बापांक बरें मागसो गवळी बाप शॉल पांगोवन तांकां मान करतात. सर्व गुरुकार फाटल्या कुशीन हांगासर आयते जावचें. फळवस्तू दिवण उपाध्यक्षनी कार्यदर्शी फळवस्तू दिवच्याक विनंती करता. सर्व गुरुकार ताका सांगात दिवच. आणि आपली सेवा दिल्ली आसा पुरबायची सेवा दिल्ली आसा तांकां फाटल्या इपत्तेळ वर्सांनी इस्कॉलां आनी कितें हॉलां तशी थोडी वावर जाला पूण इगर्जेचें म्हाका भोव संतोश जाय जाय म्हणून म्हाकाय मोतीन आसलें खंय जाल्यार एक इगर्ज म्हज्या देवाचें घर आमच्या देवाचें घर एक दुरस्ती करचें देवान तेराळाच्या काळार एजराक एक विसरलें वचून आनी म्हजें घर दुरस्ती कर आनी तो गेलो आनी तशें दुरस्त ताणें केलें आनी ते उबारले आनी ताणें समर्पण तें केलें आनी इस्रायल लोक संतोश पावलो आनी त्या हांव संतोश पावता आनी एका रितीन गरज आसली म्हाका अवकाश लाभुल्लो ह्या दुरस्तेक वावरां मेळोवंक आनी थंय सकाळीं जावन तुमचो पुरतो सहकार आयिल्ल्या वेळार तशें ही गज आयिल्ल्यान आयकूंक मेळ्ळें म्हाका ही गज इल्लेशें पळोवता त्या देखून इल्लेशें समा गरजें पडटा म्हणून त्या देखून तिसऱ्यांनी फाटल्यानी मुखल्यांनी इल्लेशें आयकून तांचो मेळटालें सादें करून म्हाका तुमचें स्पंदन कळ्ळें मोतीची सगळ्यांक ही एक जाय जाय म्हणून आशा आसा की ती तुमची आशा ती म्हजी आशा आनी त्या देखून गवळी परिशद जे तांच्या बोगणांक हांव कितें ना म्हणूना आमी प्रयत्न करया त्या देखून कितलो खर्च पडत आनी कितलें बजेट करचें खंयचे अवकाश मेळोना जे लोक सांगलें कित्याक तुमी एप्लाय करूं ना म्हणून 3 म्हयने 4 म्हयने जाले हांव येवन लागले की 8 म्हयने कशें चिंचे कितें चिंचे कळीत ना देखून कितलें कितलें आमी बजेट करचें कितलें रिपेर करचें कितलें एस्टिमेट करचें तें कळीत ना पाकें कशें रावता कळीत ना त्या देखून आमी एप्लाय आराम केला आनी तेन्ना आयोगान बसयलां आनी निगमन जालां खंय मेळटलें आमी चिंता पूण लोकांनी उदार मनान आदार तो जाला आनी त्या देखून आमी हंता हंता गेल्या कितें लोकांचो चड चड प्रोत्साहन मेळिल्ल्यान थोडी कामां आमी सर्तीक करूंक मुखार सरल्या अर्थ समितीच्या अभिप्राय घेवन आनी तें देखून तें जालां. दुसऱ्यान आमकां पाद्राबांक गवळी बांदारचें एक फिरगज बांदून हाडच्या खातीर समुदाय रुपीत करच्या खातीर आनी अशें फिरगज बांदचे समुदाय बांदचे ही एक फिरगजचे वावर करतना खंडी जावन 7 दिसां बांदपा या हेर कितें दुरस्ती करता आसतना फिरगज समुदाय खंडी जावन की दृढ जाता म्हाका स्पश्ट कळ्ळें कित्याक सुरवेच्या दिसाच 300 लोक हांगासर वावराक मेळ्ळलो आनी तो एक सामुहीक वावर तो तांच्या तोंडार संतोश आसलो देवाचें घर दुरस्त एक समुदाय बांदचो एक अवकाश आनी समुदाय आमी खंड जावन तो बांदूंक आसा समुदाय वस्तू थालेंतां आसात युवा जाणां थालेंत आसात आनी हेर जायतीं थालेंत आसात हर एक लागीं कितें बरीं थालेंत आसात ते फिरगजे खातीर समुदाय खातीर समाजा खातीर आमी गरजेता तर ती खंड जावन समुदाय फिरगज अभिवृद्धी जातली ते MP नोरनान आनी तशेंच जे लोबन आनी तशेंच ह्या आयोगान समुदाया विशीं आमच्या क्रिस्त समुदाया विशीं बरें ताणें सांगलां आमी समुदाय बांदूं जाय तर हर एक थालेंतां ती गरज आसात आनी थालेंतां आमी एकामेकांक विंस जाय त्या देखून कोणाची म्हज्या आशा म्हजी रीत तशीच
कोणा कडेन बरी तालंत आसात कोणाक तें आसत आसा तसलें तालंतां घेवचीं इल्लें उणेंपण आसता तें सोडचें कितें बरेंपण आसा तें घेवचें आनी समुदाय पंचायत देखून हर एकले देवाक मोगाचें समुदायांत हर एकले गरजेचें त्या देखून असली समुदाय आमी बांदून हाडूंक तुमचो निरंतर वावर आनी मुखार जाय पडटा आयच्या दिसा हांवें पळयलां थंयसर रांदपाक उडान 100 जाणां हांगा 100 जाणां थंय 100 जाणां पळय सगळे एक सगळ्यांचो सामुहीक संभ्रम हांव तुगे निराळ आसुल्लो सगळें वत्तड म्हणजे तें नातलें कित्याक ही जबाबदारी जाय तेणें ती घेतल्या फिरगज आर्थिक समिती उपाध्यक्ष कार्यसंघी जाय तेणें ती जबाबदारी घेतल्या समितीन ती घेतल्या त्या देखून हांव तुगे आरामार आसलो म्हाका भोगता नाजाल्यार टेन्शन आसतलो पूण आज आरामार आसता कित्याक म्हळ्यार हे सगळ्यांनी हे केलां त्या एक समुदाय जावन वाव जाला अभिवृद्धी जाला तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा गोळयो तर्फेन म्हाका खेळाडे फिरगे धाडली हांव एक ग्रामीण फिरगेचें थंय आसुल्लो हांगा येताना इल्लेशे बगुल्ले एका रितीन उपदेश बगुल्ले की शाहरा लागीं अशी फिरगज हांची बगणां कशीं आसतली आनी परिस्थिती कशी आसतली हांवें वळखत जाय तुमी म्हाका वळखत जाय वेळ येता पूण हें तुर्तान जालां देखून परत तुमच्या सर्वांच्या सहकाराक आर्थीक गोळी भाशा तुमच्या सर्वांक सहकाराक दानाक उदारमनाक देव बरें करूं म्हणटा आनी फिरगज आमची बांदूं हाडया युवा जाणांकी आमी चडीत मुखार हाडया भुरग्यांची तालंतां आमी आनी चडीत पोशीत आमी करया आनी तुमकां तुमी देव बरें करूं आमची गोळी बाब मोगाचें आसता कळीत आसा आमी सांगात सभा ते म्हाकाय वळखतात हांव तांकांय वळखतां आनी ते आज आमच्या मोगान आसात आनी मस्त वेळ तांकां आज कालच ते आयिल्ले तरी आतां रावल्यात आमच्या मोगान हांव सांगलां आतां तुवें रावो जायच ना तुका येवंक वेळ ना रावचें म्हणून आमच्या फिरगेचे खातीर रावल्यात आनी तशेंच कॅम्पिनोरान जायते आमच्या फिरगे खातीर ताचें एक ओड आसा ताका स्पंदन केलां ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ವಸದ ಮನೆ ಇದೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ के साथ मनदिक बाप जेम्स हांगासर साथ वालेन्शिया ब्रिगेडचे विगार जेम्स सोजो कार्यांते वांटेली आसात देव बरें करूं म्हणटा आनी संगतच मनदिक बाप क्लिफर्ड फर्नांडीस आमचे देव बरें करूं म्हणटा मनदिक बाप अनिल डिकॉस्टा उडुपी ट्रिनिटी स्कुलाचे प्रिंसिपल ते आमचे भुरग्याचे हांगासर आसात फाटल्या हांगासर थोड्यांक आमी मान करूंक आसा संदी आसा आनी तांकांय आमी अभिनंदन पाठयता हांव सिस्टर ग्रेस हांगासर आसा हो मान तांणी स्विकार करीत जाय अशें विनंती करता गवळी बापा जावन आमचे इस्कॉल सेंट एन्स इंग्लीश मिडियम स्कूल हाजे उदरगते खातीर जायतो वाव चलती आसा आनी ताका यंग आनी एनर्जेटीक पाद्र्याप आमचे संगी आसा म्हणून बाप पाऊल क्रास्ता तांकांय आमी मान करूंक अपेक्षीत हांव विनंती करता दया करून ही उडासीची काणयेक तांणी घेजय अशें मोगाचें न्हू फाटल्या 3 म्हयन्यांत हांव न्हू उणें न्हीद कोणाक पडल्या म्हळ्यार ती उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी कित्याक फाटल्या 3 म्हयन्यांत नवीकरण जाते आसा आनी हांगासर तांणी केल्ली मिटिंगां तांणी केल्ली जमोत्यो आनी तांणी घेतिल्लीं पेपरां कितलीं हांव नेना तरी जायतो वावर ह्या पिरगेजी फाटल्यान तांणी केल्लो आसा तांच्या उदारपणाचो वावर तांकां मान फावो खंडेच्या गवळी बाबा जावन ही यादिस्तिका तुमी घेत जाय आनी शॉल पंगोरन तांकां मान करीत जाय अशें विनंती करता आमच्या उपाध्यक्षाक 2 घट्ट थाळयो आमी दिवया दोन थाळयो आमच्या उपाध्यक्षक आमी दिवया पेपर बोडी मात्र काणगेना पूण पेन पेपर काणगेनो सदांच आमच्या वावरान सांगात दिवची लुसी टिचर आमची कार्यदर्शीन आनी तिकाय आमी मान करूंक अपेक्षीत हांव तिजो भरपूर वावर ह्या पिरगेजीच्या वावरान तिणें हात मेळयला तिका खंडीत जावन मान करता हांव लुसी टिचर तिकाय घट्ट ताळी हांव सोशिवर आमी दिवच्यो तो वावर चड सक्रिस्तींत वावर करचें इगर्जेच्या वाठारांत वावर करचें माऊंटपणी वावर करूनच आसचें आनी तो आमचो मिरन्याम मनीस सिप्रियन डिकॉस्टा विनंती करता दायक मुखार येवच्या आगे आनी मनीस सिप्रियन डिकॉस्टा तांकां 2 घट्ट थाळयो आमी दिवया आसते तोंडान दैवीक अमृत पंगडाक देव बरें कर म्हणटा आमचे संगी जॉन्सन आसा कॉन्ट्रॅक्टर हांगासर हो अपुरबायचो लायट घालूंक वेळार घालूंक ताणें सहकार दिला जॉन्सन
आतां 1,00,000 आनी 1,00,000 वयर ऐवज आयिल्ल्या दानींक आमी मान करूंक आशेतां. हांव मुखार आपयतां श्रीमती मेवीस डिसोजा हांणी दानीची नांवां वाचून सांगूंक. हांव विनंती करतां आमचे गवळी बाब अदीक मानादीक दोतोन पीटर पावल सल्डाना हांणी आमच्या दानींक मान करी 1,00,000 आनी ताच्या वयर दान दिल्ल्यांची नांवां. मनेस्त सुनील आनी कॅरल सेरारो संत आन्ना वाडो. हेराल्ड आनी ग्रेसी मोंतेरो वेलांकणी वाडो. मनेस्त JM डिसोजा आनी कुटुंब वेलांगणी वाडो. मनेस्त बॅप्टिस्ट आनी ग्रेसी क्रास्ता फातिमा वाडो. मनेस्तीन क्लॅरा आनी रिचर्ड ग्रीन फातिमा वाडो. मनेस्त फ्रांसिस रस्किना आनी कुटुंब मुंबय सा पाऊल वाडो. मनेस्त हेराल्ड मोंतेरो आनी कुटुंब बेंदूर. मनेस्त रॉबर्ट लॅन्सी आनी नॅन्सी पायस सांबोस्त्यां वाडो. मनेस्तीन लिडिया पिंटो आनी अँटनी डिसोजा कुवेट. मनेस्त रिचर्ड आनी सुनीता रॉड्रिगस सांजोकी वाडो. मनेस्त विल्सन आनी रेशमा डिसोजा सांबोस्त्यां वाडो. मनेस्त रोहन मोंतेरो आनी कुटुंब बेंदूर. मनेस्त मायकल डिसोजा UAE पुत्तूर. संपादकीय मंडळी केलरायचे शेतपत्र केलराय. एक कळवणी आसा K19 MD 8848 मारुती एस्टर गाडी आनी K19 MA 9223 बोलेरो गाडी दयगन थंय पार्किंगाक आड आसा थंयसर पाद्रापाक वचोंक जायना त्या देखून वेग्गी ती गाडी कोणाची आसा मारुती एस्टर गाडी आनी बोलेरो गाडी दयगन वेग्गी थंयसर ग्राउंडान माय तांकां राखोवन दी अशें आमी मागता. देव बरें करूं. पयल्यान नविकृत अल्तरीचे तशें सुरंगार आयिल्ल्या फिरगस बांदपाचें आशिर्वचन. दुसऱ्यान उदेंतीचें रोम म्हूण नांव वाडलेल्या मंगळूर DACCचे गवळी बाब जावन अधिकार स्विकार करून केलराय फिरगजेक प्रथम भेटेक आयिल्ल्या अदीक मनादीक दोतोर पीटर पाल सल्डाना बापांचें येणें. आज आशिर्वचन करून आमचे खातीर पवित्र संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या गवळी बापांक दिनवास पटयता आनी तांची संक्षिप्त परिचय तुमचे मुखार दवरूंक संतोष पावता. अदीक मनादीक दोतोर पीटर पावल सल्डाना बाप 1964 इसवेंत एप्रिल म्हयन्याच्या 27 तारखेर किन्नी गोळी लागसर किरांतल्या रेमेद मायक अर्पिल्ल्या फिरगेजेच्या मानेस्त लाजरस सल्डाना आनी मानेस्तीन एलिझाबेथ मिनेजेस कुटुंबांत जल्माल्ले. 9 जाणां भुरग्यां पैकी हे चवथे. आपले प्राथमीक आनी हायस्कूल शिकप संपयले उपरांत देवपण्याक पाळो दिवन मंगळुरांतल्या इंटर डायसिस जेप्पो सेमिनरीक भरती जाले. तत्वशास्त्र आनी देवशास्त्र शिकपासोवें याजकपणाची तरबेती संपयतच 1991 मेच्या 6 तारखेर मंगळूर DACCचे याजक जावन दिक्षा लाभली. उपरांत सहायक विगार जावन मुडवेळ्ळे मिलार विटला फिरगजांनी सेवा अर्पिल्या उपरांत 1990 सोतावन 1999
90 म्हणसर जेप्पो सेमिनरींत प्रोफेसर आनी फॉर्मेटर जावन तरबेती दिली. 1997 तावन 1999 म्हणसर जेप्पो सेमिनरीचे उपरेक्टराची जबाबदारी तांणी सांबाळून व्हेली. 1999 तावन 2005 म्हणसर उंचल्या शिकपाक म्हणजे जेवशास्त्रांत दोतोर शिकप जोडूंक रोमांतल्या फोंतिपिकाल उर्बन विश्वविद्यालयांत भरती जाले. शिकवा उपरांत थंयतून फाटीं आयल्या उपरांत आनी परत 2005 तावन 2010 म्हणसर जेप्पो सेमिनरींत प्रोफेसर जावन सेवा अर्पीत आसतना 2008 तावन 2010 म्हणसर उपरेक्टराची जबाबदारी सांगाता सांबाळून व्हेली. 2010 तावन परत ते रोमाक पावले. थंयसर डॉगमॅटीक देवशास्त्राचे प्रोफेसर जावन फोंतिपिकाल उर्बन विश्वविद्यालयांत वावराक लागले. 2011 तावन 2015 म्हणसर सहाय्यक एकात्मीक डिरेक्टर जावन डे प्रोपागंडा फिदे फोंतिपिकाल उर्बन कॉलेजींत सेवा अर्पिली. 2015 तावन गवळी बापाच्या नेमकपणा पर्यंत फोंतिपिकाल उर्बन विश्वविद्यालयांत असोसिएट प्रोफेसर जावन सेवा दिवन आसले. 2015 मार्चांत भगवंत बापांनी बिस्पांच्या सिनोसभेच्या जनरल सेक्रेटरीचे कॉन्सुलेटर जावन नेमक केलें. आपल्या हुशारकायेन जिविताच्या मोठव्या अवधींत उंचल्या सभावृत्त्यांची जबाबदारी घेतून शाणेपणान सांबाळून समर्पीत वावराद्वारी आपली शाती दाखयिल्ल्या अधिक मनोधिक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना बापांक भगवंत पापा साहेबान मंगळूर जीएससीचे गवळी जावन 3 जुलय 2018 वेर नेमकपण प्रगट केलें. सप्टेंबर 15, 2018 वेर आदले गवळी बाप अधिक मनोधिक दोतोर एलेशियस पॉल्सोस बापा तावन मोरये करपिल्ल्या शनिवारा दिसा मंगळूर जीएससीचे 14वे गवळी बाप जावन दिक्षा घेतली. सरळ साद्या उंचल्या व्यक्तित्वाचे उर्बेस्त आनी जाणते दूरदर्शित संगी उंचल्या शिकपा चिंतपाचे बऱ्यान आयकोनचे कालतेपण सोंसणीकाय माया मोग आनी विश्वासीपणाच्या वर्त्या शेगुणांनी भरलेले खऱ्या मुखेलपणा आनी देवभक्त सभे सभार देण्यात आल्यान तांणी विणलेले भोव अपुर्ब्याचे उलोवपी तशें प्रसंगदार असले महान व्यक्ती आमचे गवळी बाप कोंकणी, कन्नडा, तुळू, इंग्लीश, इटालियन आनी फ्रेंच भासांनी सुडाळ उलयतात. अपुट्ट परिसर प्रेमी अंतरधर्मामध्ये बरो संबंध रूपीत करूंक संघटीत वावर करच्या आमच्या गवळी बापांच्या शिकवण्यातही भगवंत पापा साहेबान प्रेरीत जावन ओगळीकुसार शाबासकी पटयल्ली आमकां सर्वांक वर्त्या अभिमानाची गजाल. गवळी बापांच्या फुडल्या वावरांत मंगळूर जीएसएज उंचल्या रायपणाच्या पावंडाक पावतली म्हूण आमी बरवस्तांव. गवळी बापांनी हाती घेतली सहकार्याळ योजना तशें भवार्थ आनी एकवटा खातीर कोर्सो वावर सुफळ जावं दी. गवळीक वावर सुगमेन चलोवन व्हरूंक तांकां लांब आवक बोलवळेकी मोतीक ददस्काय सोबे शांती समाधान आमची फिरगस पात्रोन सांतांना माय तिजो नातू जेजू लागीं मागून दवडून गवळी बापाक मान करच्याक बिगार बापाणे शॉल भांगोर मान करच्याक विनंती करता. आमी समेस एक घडी बरोबर रावया. आमच्या गवळी बापाक मानान अभिमानान मान पाडयत आसतना खंडीत जावन आमकां अभिमान एक अपुरबायचो गवळी आमकां लाभलो आसा आनी आमी आज फिरगस घरां व्हडा खुशेन अभिमानान तांकां मान करता. वेदी वयली सोयरी गवळी बापाक मोगान मान पाडयत आसतना आमचो थाळयो भरपूर थाळयो तांकां आमी दिवया आनी तांच्या वावरांत सर्व बरें जावं दी अशें आशेवया. तांचे संगता आमी आसा सगळीं क्रिस्ती परजा तांचे संगता आसा. तांच्या मेटा मेटांनी देवाची कृपा दराळ कृपा तांकां फावो जावं दी अशें आशेता हांव. एक जड तांकां मोगाचो संकेत जावं. देवाचें मंदीर बांदूंक सालमावरायान मिनत घेतली आनी म्हळें बांदून जाल्या उपरांत सर्ग आनी संवसार रचलेल्या दनिया सगळ्या संवसारांत तूं सगळ्या सृश्टींत तूं आसाय एका ल्हानशा मंदिरांत तुका विचार करूंक आमच्यान जायना. तरी आमी हांगा तावन भेटयलेली मागणी तूं मानून घे आनी तूं तुज्या हाजरे मारिफात आमच्या ताळ्यांक कान दी म्हणून. देव सगळ्या सृश्टीचो रचणार ताका आमी कंट्रोल करूंक जायना नियंत्रणार दवरूंक जायना. आनी केदळ आमी ताका दवरूंक पळयता की तो आमकां सुकता.
कसलो मिस्तेर तो. जशें आमी उदक जर तर मुठीन धरून पळयता सुकता आमच्या हातांतलें, तशें देव आमी ताका मुठीन धरून पळयतना सुकता. पूण जर आमी कलतेपणान मान बगयता, ताका आराधन करता, साश्टांग पडता, दिबी मोडता, तवळ देव आमच्या मुदार प्रत्यक्ष जाता दुसऱ्या दुसऱ्या रितीन. आनी ताची हाजरी आमकां खंडीत कचित बगता तो आसा म्हणून हांगासर. आनी देखून आमी मनीस समाज जिवी आमकां एक एकल्याक एक सुरें मागोवंक जाता तरी आमी समाज जिवी जाल्ल्यान सांगाता मागोवंक आमकां देव तेंपलो जाय. थोडे फावटी म्हणचे आसा देवा कडेन आमी काळजांतावन मागता, ही गरजे कित्याक वचो जाय. काळजांतावन खंयी मागयेत, रुखा मळांती मागयेत, पयणार आसतनाय मागयेत, आनी मागा जैस बस्सार आसतनाय मागयेत, विमानार आसतनाय मागा जाय. पूण आमी एकले एक सुरे जावन वाडावळ जोडूंक शकना. आमची वाडावळ आंतरीक तशेंच दैवीक आनी मानसीक आनी आत्मीक वाडावळ जायजे जाल्यार आमकां हेरांचो सांगात जाय. आनी देखून हेरांच्या सांगातान वाडोवंक देव तेंपल ही गरज आसा. आनी देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पडलो बिगार बापान सांगले फादर जोसेफान सुरवेल्या दिसास 300 जाणांनी सांगाता वावर भेटयल्लो आनी तुमचो मोग ह्या देव तेंपलात दाखयल्लो पळयत आसतना हांगासर देव खंडीत काम करता म्हणलें तुमी स्पश्ट दाखोवन दिला. आनी ती उमेद देवाचें घर सोबीत करी जाय, आमच्या मागण्याचें घर भोव सोबीत आसूंक जाय म्हणली ती उमेद खंडीत जावन तुमकां एकवटावंक शकल्या. तुमी काडिल्लें वावंट, दिल्लें दान, घाल्लो घाम आनी वारयल्लें रगत खंडीत जावन तें फळां भरीत जालां आनी जातलें म्हणलें हें आमचें चिंताप म्हजो भरवसो आनी ताचेर देवाचो खंडीत आशिर्वाद आसा. आमच्या समाजाची एक दर्शन कशें वडलो म्हणजे की पयलें उलयल्ल्या श्रीमान आयवानान, श्रीमान जे.आर. लोबोन आनी तशेंच श्रीमान MP नोरोन्नान आमकां सांगून दिलें आमच्या समाजाचो आरसो म्हणलें बरी. आमी कोंकणी क्रिस्तांव मात्र न्ही, खंय गेल्यार आमचो क्रिस्तांव समुदाय इल्लोसो भियेता, ह्या फाटी रावता. हें म्हाका हांगाच न्ही पर कलकत्ता आसलो थंय तेंचें उलोवणें. सगळ्या भारतांतच असलें एक तराचें उणेपण आमी भोगतावंक करना. आमी थोडे म्हणल्यार त्या एका कारणा खातीर जावंक पुरो, त्या हेर कारणा खातीर. पूण ताचे विरोध रावोवंक आमकां साद आसा आनी आमचेच वयर आमकां जैत व्हरूंक जाता म्हणलेंय आमच्या थोड्या मुखेल्यांनी आमकां दाखोवन दिलां. हे दोळुस्तांनी आमकां सांगून दिलां. खंय पोर एक कडेन हळ्ळेंत एका फिरगेचे गोळी बोट करून गेल्ल्या वेळार ताणें सांगिल्लें आसा ग्रामपंचायत सभा जाता आसतना क्रिस्तांवचो एकलो मनीस वचना म्हणून. हेर धर्माचे सक्कड येतात. आमच्या ग्रामपंचायत ग्राम सभे जाता आसतना आनी थंयसर ग्रामाचे समस्ये इत्यार्थ करूंक उलोवप जाता आसतना, विचार विनिमय जाता आसतना कोंकणी वा क्रिस्तांव समाजाचे मनीस एकलो वचना. ग्रामसभेचे मिटींग केदाळ आसा म्हणून खबर दितात आमकां, ते आमच्या घरांनी पायता ती खबर. तरी पूण आमकां एका तराचे आळसाय वा बेजबाबदारी ह्या इतर खंयचेंय जावंक पुरो तांणी त्या फिरगजगारांनी म्हणलें आसा. आनी थंयसर असल्या अधिकाऱ्यान सांगलें तुमचो लोक कित्याक येना गी म्हणून. तुमचो लोक कित्याक येना जावेत आमकां ग्रामाची पंचायताची कांय गरज ना गी. पंचायताची आमकां गरज ना जाल्यार तालूक, जिल्लो आनी राज्य आनी देश हाची आमकां गरज ना म्हूण जालें. पूण आज आमकां गरज आसा जाल्यार सुरूतावन त्या सुरिल्ल्या मेटांत आनी आमचो पात्र आमचे समस्ये इत्यार्थ करूंक थंयसर आमी लोकांच्या बरेपणा खातीर आमी सांगचें आमचें चिंताप जर तर आमी सांगना जाल्यार आमकां धैर्य ना जाल्यार आमी धैर्य काण गेल्ल्या बरीच ना. जशें उपयोग शिकत जाल्यार उदकांत उडा जाय गी, तशें समाज बरी करूंक समाजाच्या कार्यांत आमी उडा जाय, मेतेर जाय. दुसरी वाट ना. तशेंच आमच्या वाड्यांनी आमचो वाडो एक पवित्र सभेचें नवें रूप. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय पवित्र पुस्तकाच्या आदारार ताच्या उजवाडान ताच्या बोवारी हें
जिवीत चलता. जशें येवकरिस्ताच्या आनी पवित्र शब्दाच्या बोवारी इगर्जेंत तशें पवित्र शब्दाच्या आनी भावपणाच्या एकतरांत वाड्यांत आमी सांगाता मेळटना थंय तावन आमी एकामेकाक प्रेरण दिवन ग्रामपंचायत, तालूक पंचायत ह्या इतर खंयच्याय आमच्या समाजाच्या अभिवृद्धी कार्यांनी आमी मेतेरपण जाय आनी थंयसर आमकां उपयोग कळटा, आमकांय हातपाय बोडोवंक कळटात आमी कितेंपणी सडीत करूंक शकता म्हणलें दाखय जाय. देखून निर्लक्ष दाखयनासतना फुडल्या जिणेंतपणी येदोळ जाल्लें आनी पुणी आमी सांगाता मेळोन वावर करूंक संघटीत तरान आमच्या देशाच्या आमच्या गांवच्या बऱ्यापणा खातीर केवळ क्रिस्तांवांच्या म्हणून सांगना आमच्या सार्वत्रीक बऱ्यापणा खातीर वावरूंक जाय. जशें इगर्जेचें पाखें सामा करूंक सांगाता मेळ्ळ्यात तशें आमच्या पंचायताचेंय पाखें सामा करूंक, आमच्या देशाचेंय पाखें सामा करूंक, आमच्या राज्याचेंय पाखें सामा करूंक ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದು. ಮೇಯರ್ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. या कार्याक मुखेल सोयरे जावन येवन वेदी सोबोवन संदेश दिल्या मनेस्त आयवन डिसोजा, लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल सांदो आणि कर्नाटक सरकाराचे संसदीय कार्यदर्शी, तुमकां देव बरें करूं. मुखेल सोयऱ्याचे स्थान घेवन वेदी सोबयल्ल्या मानेस्त JR लोबो, मंगळूर सावथाचे आदले MLA, कोडयाळच्या अभिवृद्धी खातीर तुमी दिल्ल्या वावराक तशेंच आमकां बरें मागल्ल्या तुमकां हृदयपूर्वक धन्यवाद. मानेस्त MP नोरोन्ना, मंगळूर DACGचे गवळीक परिशदेचे कार्यदर्शी, आयच्या ह्या कार्याक मुखेल सोयरे जावन वेदी सोबोवन तुमचो संदेश आमकां दिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. आमच्या इस्कॉलाच्या मार्गाच्या समस्याक जोगत्या रितीन परिहार दिवंक वावुरल्या तुमकां आमी आभारी जावन आसा. जून म्हयन्यात सांत अन्ना फेर्गजीचे सुंकान हातीन घेवन केलरायच्या देवपर्जेची गरज समजून 5 म्हयन्यां भितर इगर्जेच्या बंदपाचें दुरस्तीचें येवजण रुपीत करून 3 म्हयन्यां भितर संपोवन आज हो संभ्रम आमकां फावो जाला तर हाचो रुवारी जावन आसात आमचे मोगाळ विगार बाप मनादीक बाप जोसेफ मास्करेनस. बापानो, केलरायच्या चरित्रेन तुमी तुमचें नांव 8 म्हयन्यां भितरच छापलें. केलरायची सगळी देवपर्जा तुमचो काळजांत हांव उपकार बावरता आनी ह्या फेर्गजीन तुमच्या मुखल्या मिसावाक सहकार बासयता. देव बरें करूं फादर तुमकां.